Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. दोहे बंद करूया. तुमकां उबी रावंक जाय, उबी रावत बसून देखून मागणें करूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुर्गेच्या बापा, तुका हांव दिणवासता अर्घा दिता, वखाणटा ह्या वेळा पासत, आयच्या दिसा पासत. जेजू, आमी हिंगासर आयज एकठांय जाल्या. आमी जायते दीस जे आमी हिंगा रितीराग आयल्या आनी आमी हिंगासर जे आमकां लागून न्ही, पूण आमी तुवें आमकां हिंगासर आयज वेचून हाडलाय. जें कितें म्हाका हांव न्ही, पूण तूं म्हज्या तोंडान सान सगलें जें जाय पळय तें जेजू पळयत आत्म्या दिशी, पळयत आत्म्या तूं उलय. हांव जाणो जेन्ना हांव कितें उलयतां तें हांव न्ही, पूण तूं उलयताय म्हज्या तोंडान सान. आनी जें तोंडान सान म्हज्या भायर सरता तें पळयत उतर, पळयत सोड सगल्या म्हज्या भाव भयणांक जे युट्यूबाचेर घरान बसून जावं हिंगासर आयले तांकां फायद्याक आनी तांच्या फायद्या पासत. जेजू तुका सगळे म्हजें आमकां कशें कितें तायणेन ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन्स येता तें आमकां कशें ताचेर जैत व्हरपाक तुवें आमकां शिकयलाय आनी तूं आमकां सदांकाल तुज्या उतरान आमकां वाडयताय आनी तूं आमकां शिकयताय. जेजू तुका हांव दिणवासता, अर्घ दिता, वखाणटा तुज्या पळयत आत्म्या पासत. जो पळयत आत्मो तुवें आमकां हिंगा दिवन तो आमकां आदारी आमचेर तो आमी ताचेर पाती येता. ते सगळे ताचे उद्देशी आमकां आयज आमी अनुभवून आमी घेता. जे आमकां जाय तें आमी जायत्यो गवायक्यो आयकता, जायते उतरां उद्देशी, त्या उतरां उद्देशी जेन्ना उतर आमचे भितर येता तें सत पळयत उतर आमचे भितर येता, आमकां तें सत मेवता जोर एकल्याक. आनी त्या सत्या उद्देशी जे काळोख आसलेले, कोणाच्या जिवितांत नाश जालेले, पिडे पीड जालेले, ताका कसलें कितें नाश करून उडयल्लें, जशें जोबाक संपूर्णतायेन कितें करून सैतानान नाश करून उडयल्लो, सगलो तो काय बरो बोर तो ग्रेस मनीस आसलो. ताचे उद्देशी सैतानान जें कितें ताचे कडेन आसलेलें नाका जालेलें तो देवाक भियेतालो. भियेतरी रावन तरी आसतना ताका भिरांतीन देवाची भिरांत सगली करून सैतानान ताका नाश करून नाका जाल्लेलें सगलें पाड करून बिबाडून ताचे उद्देशी न्ही, पूण तो भियोन रावतालो, सगलें करून ताचे देवाचेर येवजणे प्रमाणे चलतालो. तरी आसतना सैतानान ताका नाश करून विबाडून त्याच भाशेन आमच्या जिवितान हो सैतान दर एक खिणाक दर एक मिनटाक आमचे सांगाता, आमचे सोयर सगळे सोयर भोंवता. आमी ताका तुज्या हातान सोंपयता, ताका पांयान तुवें मस्तून तुवें दागलेला आहे. आनी आयज आमी आमचे कान उक्ते करून आत्म्या उद्देशी आमी जें उतर जें म्हज्या तोंडान सान तूं उलयतलो ह्या भाव भयणां ते स्विकारून मानून तयार घेतात आनी तें तांच्या फायद्याक पडटा. जेजू हांव तुका दिणवासता, अर्घा दिता, वखाणटा सगळे तुज्या बऱ्यापणा पासत, सगळे तुजे कुरपे उद्देशी आमकां तुवें सगळें नितळ करून सगळे कुरपे उद्देशी तुवें आमकां सांबाळून दवरलाय आनी सगळे आमकां तुवें तुज्या बळान दवरलाय. आनी सगळ्या जें आमकां जाय तें तूं दिसा दीस पडटा आमकां तूं दीत आसाय. आनी आमकां तें जितलें आमकां मेवता तितलें आमकां कमी, पूण आमी सदांकाल तुज्या उतराक तुज्या दैवीक सगळे देणांक आमी आशोवन रावता जें तुवें आमकां दिल्लेलीं आसा. की दीस ती नाश ना जावपाक लागून जेजू आमच्या काळजान जें आमी तुजें बी ओपलां जें उतर आमच्या काळजान रोपून दवरलां तें केदीच नाश ना जावंक लागून आमी तुजेर तियेता, तुजेर आमी पातयेता, तुजेर स्थिर रावता. आनी पळयत आत्म्या तुका आमी जें कितें म्हजें सगळें जें म्हजें कूड आख्खें म्हजें उतर, म्हजी जीब, म्हजे सगळे संपूर्ण विचार सगळें जें कितें हांव तुज्या हातान सोंपयतां. आनी तुका जाय तसो म्हज्या तोंडान सांग तुज्या भाव भयणांक उलय आनी तुजे उद्देशी आनी तूंच तांकां तुजें कितें आसा तें आयज कितें उलयतलोय तें तूं तांकां सजमणेन बरे उतरेन सोंपेपणेन तूं तांकां फावो केल्लें हें देणें. पूण तुका हांव दिणवासता, अर्घा दिता, वखाणटा. हें मागणें म्हजें बोर त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें आहात? आशिर्वादीत, आशिर्वादीत. दुसऱ्यांक आशिर्वादीत जावपाक कित्याक आमकां तें बळ मेवलेलें आसा न्ही. जेजू उद्देशी आमकां कुरपे उद्देशी आमकां दिला न्ही. ताचें बळ दिवंक ना आमकां. एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ. दर एके आमचे चालनेन कुडी आमी जियेता आमकां सगळे तरेन ताणें आमकां दिलेलें आसा. तुमी जाणा न्ही जोब कोण आसलो? जोबाचें पुस्तक मागीर ओगीच कित्याक रावल्यात? जबाब तरी दियात न्ही. प्रेज गॉड. सगळीं कम्फर्टेबल?
मातशे आमचे भाव मातशे पयस बसले ते मातशे तुमकां दिसता बसपाक लागीं जाल्यार नो प्रॉब्लम, ओ इफ यू आर कम्फर्टेबल नो प्रॉब्लम, तुमी थिंगाच कम्फर्टेबल आहा कांय ना, कित्याक जितले मुखार येतात न्ही तितले बरें. कित्याक आनी काल पोर 2 जाण भाव 3 जाण आयलेले, तांकां आपयल्लें हांवें, तांकांय जायते इश्यू आसले, प्रॉब्लम्स आसले, ते बसलेले, ताचे कडेन उलयतालो. कितलीं वाजता जालीं, एक भाव जाले 2 काल पोर कितें तरी आयलोलो, ताका एक्सिडंट जालोलो, पडलोलो आनी ऑपरेशन केलेलें हात. तो 1 जाण आयलेले आमचे भाव. ना नको, पूण म्हाजे कडेन उलयल्लो ताणें, ताका हांवें शिकयल्लें देवाचें उतर पळयत वता, ताचे कडेन उलयल्लो. पूण हिंगा बसलेले ते फाटल्यान, हिंगासर फाटल्यान. हय हय, कोण तरी सिस्टर सुजाता हें करताली तेन्ना म्हाजे कडेन उलयताली. सिस्टर काल पोर न्ही, हय पोर पोर, करेक्ट करेक्ट, हय. तांकां आपयल्लें हांवें, म्हणलें एका दिसान तुमकां कांय जावचें ना. सो ताचो हात आनी ऑपरेशन केल्लेलें आनी कितले सगळे डॉक्टरा कडेन वचून आयलो. हिंगासर आयलो, बसलो, देवाचें उतर आयकलें, ताका आपयलें, सांगलें. पूण हांव नको आतां कितें कशें तें ताचेर. ताका जायते डॉक्टर केले, ऑपरेशन जालें, बरो हात जालो, बरो जालो आनी आतां दूख. सगळे पिडेस्तान तकलेन तो टेन्शनान कांय खंय कितें जालें हें जायना. ही भिरांत कशी येता आमकां? देवाचें उतर ना न्ही. आतां तो नवो मनीस, ताका कितें आहा, आतां तूं कोणें तरी कोणा उद्देशी, आमच्या एका भाव भयणा उद्देशी तुका कोणें तरी हिंगासर पळयतात मेवदे, तुका हिंगासर येवकार दिलेलो, तुका आपोवणें धाडलेलें, तूं आयलोय. सकाळी सान बसून तुवें कितें सुकारलें. आमकां जशें आमी हांवें सांगलां, एका दिसान, एका मिनटान, अर्द्या मिनटान, एका दिसान कांय जायना आमच्या जिवितान. आमकां देवाच्या उतरान कितें करचें पडटा, ताका आमी दाखवेलीचो फावतो. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीजस. उलयतात तर तुमी सगळीं म्हजे कडेन. प्रेज गॉड. सो तुमी जाणोन त्याच भाशेन त्या भावाक पडोवंक ना. आतां ताका कितें कशें कितें आमी ताका कंडेम करपाचें, एक दीस आयलो, हें केलें तें केलें ना. हांवें स्वत मानलें भारतान जें बी ताच्या भितर घातलेलें तें कितें जालें बी किल्लोन. जशें किल्लो आजून ना किल्लोन, पूण जसो प्रोसेस मातयेन आसा. बी मातयेन पडले शिवाय, भितर गेले शिवाय आनी ताचेर उदक, ताका कितें तरी सगलें मातयेन भितर वचोन तें सगलें तो प्रोसेस आहा न्ही. आमी चादर घेवन घुस्पड मारी दाट हें घेवन आमकां कितें बरें वारें येता न्ही भितर. कितें जाता? फुगार जाता. फुगार जाता? शुअर? तेच भाशेन तें कितें जाता थिंगा वचोन ताका तें भितर ताचें स्वयं तें वचोन ताका मातयेन तें सगलें भितर आहा, मातयेचें सगलें बी ओंपलेलें आहा, भितर वचोन ताका आपणाक मोच्चें पडटा पयलें. वय ना, बी मरोना थिंगा. बी मरोन मागीर कितें जाता? डायरेक्ट किल्लोता. मोगाच्यान कितेंय सांगता आमी शेतकां, तुमी शेतकां म्हणटा, रोकडेंच जाता. प्रेज द लॉर्ड. तेंच जाता तुमकां न्ही. तुमी म्हळ्यार किल्लोता तूं, पूण तातूंत कितें जाता, मोत्ता आनी तें आकार घेवपाक स्टार्ट जाता. तो प्रोसेस स्टार्ट जाता न्ही. हय, मातयेन सान ताका इल्लें 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 करून 8 दीस लागता, 15 दिसूय लागता, 10 दिसूय लागता, 15 दीस लागता. मागीर इल्लें इल्लें मातशें ताका वयर कोमरी सोदता. वयर दिसता न्ही, येता वयर. आमकां पयस देखून रावलें जाल्यार दिसता न्ही. बरें न्हू, शेतान तुमी नदर मारीत जाल्यार पळयनात, बी ओंपला, दिसना, सगळी मातीच वयर मातीच दिसता. कांय दिसांनी तो 15 दिसांनी आनी बरी हिरवें 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 बरी ताका कोमऱ्यो आयलेल्यो आसतात. 15 दिसां उपरांत लगेच येना न्ही. त्याच भाशेन आतां तो भाव आयलेलो. आमी एक एग्जाम्पल घेवया आनी फुडें या. जोबाचें पुस्तक पयलो विश्वासान वाचून हें करून हें करया. सिस्टर प्रेज गॉड. मायक आहा न्ही सिस्टर? प्रेज गॉड. सो तेच भाशेन आमकां जें आमी बी घालून त्याच भाशेन तें बी आमी घातलेलें त्या भावाच्या जिवितांत. तो भाव त्या जें बी ताणें घेतलां, तें बरेंपण, तें बरें उतर तें ताणें आपल्या काळजान घाल्या काय? तेणें आयकलें कितलो गो सकाळी सान पासून वेच्या आदी देखून ताका सांगलें, सान देखून आसलें तें, पूण तें ताणें घेवन कितलें ताणें आपल्या काळजान रोवन ताणें सांबाळून दवरलां.
हे आमचे चड जोर एक दिसा आमकां हाचेर शिकवण सुवर आनी सेड तुमी आयकले आसतले. ताचेरूय आमी नेक्स्ट फुडले नेक्स्ट घेवया. अजून हिंगासन दुसरें प्रिचींग कितें आसा पळयत वचम्यांक जाय तसो तो वतलो, आमी ताचेर पाती येता. सो तेच भशेन आमी जें बी घाल्लेलें आहा ताणेन ताचेर आतां कितले 2-3 दीस जाले कांय पत्तो ना, कांय ना, कांय ना, आमकां दिसना. पूण आमी आमच्या आत्म्यांसान कितें केलें? आमी तें बी घालां, फाल्यांच किल्लो तेले ना. आमी स्वत मानूंक जाय. आमच्या तोंडांसान आमी उलयलां, भावार्थान आमी म्हणूंक पळय आयलो एक दीस बाबा येवंक ना, हें जायना, तो जायना, तो अशें जातलें. आमी जाय ते फावटी हें आमच्या तोंडांसान उतरां उलयतात. आमच्या सायडीक कितें 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 कोण 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 आमी आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी कितें कोत्ता. समज कोण कितें कोणा कडेन बाचा बाचा कोत्ता, कोणा कडेन झगडी कोत्ता, कोण कितें कसल्या वायटान आसा जावं आनी कितें आसा, आमी कितें पळयता तें कितें कोत्ता आमी आमच्या तोंडांसान उलयता न्ही. आं दिसता ते आमी उलयता न्ही. अरे तो पळय कितें कोत्ता रे, झगडी जाता, ताची गाडी कोणाचेर मारली, ते पळय कसलीं उतरां उलयतात रे, ते मनीस अशेंच. ते कितें केन्ना तांकां कांय हें ना, मात देखून तांकां रीत ना. जायते फावटी आमी कोत्ता न्ही. कितले फावटी आमी आयकना कोण ते नको जाल्यार झुजाक आख्खो झगडी कोणाक दुखलता, तेका हें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, सगलें जाता नाका नाका जाल्लेलें आमच्या मनांसान. आमी ते भाशेन आमकां देवाच्या उतराची जर सोजमण ना, ते जर बीज जर आमी घेवंक ना, ते बरें बीज आमच्या काळजान आमी बरे मातयेन जर ओपून दिवंक ना जाल्यार कसलें बी आमच्या भितरसान भायर सरतलें. ताचें पीक, ताचें फळ, ताचें पीक आमच्या तोंडांसान कशें भायर येतलें, जें घेतलें संवसाराची तें तोंडांसान आमच्या संवसारीत भायर सरतलें. प्रेज गॉड, हालेलुया. सारकें न्ही? सो आमी आतां आमकां खबर आसा आमच्या भितर जें कितें आसा. आमी असली सिट्युएशनां जोबाच्या टायम आमी पळयल्या न्ही. जोब तो कितें नितीवन मनीस, बरो आसलो, देव भिरांतचो मनीस ना ब्रदर जुलियो. देवाक भियेनासलो तो देवाच्या आड वेतालो, भियेतालो. कित्याक भियेतालो? वायट आसा ना, पूण कित्याक? आपली भुरगीं ती बरी आहा, पूण तो कित्याक भियेतालो? कित्याक देवाक ताणें आपणायल्लो न्ही. देवाक ताणें आपणायल्लो आनी ताका कितें रावलोलो तो? चिकटून रावलोलो. कितें आसूं, कितें जाता, कितें सगलें मेवता, दिसता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, सगलें ताणें पळयलेलें न्ही. आमी थिगासरूच या पळोवया तेंच घेवन सॉरी पळयतात म्हणून म्हाका तेंच दिलेलें सकाळ कालसान वाचतालो आनी म्हाका तें मेवलेलें हाचें. पळयतात मेवदेशी जोब सिस्टर 1:6 ऑनवर्ड्स. वर्स नंबर 6 वाच, नाजाल्यार एकूय वाचल्यार जाता फर्स्टानसान, कांय प्रॉब्लम ना. ती थिंगासून पळोवन घेवन या आमी. एक वाच, एक ओडिसान. जोब 1, जोब 1:1. ओल्ड टेस्टमेंट, या प्रेज गॉड. 1:1. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर वाच. उजाच्या गांवान जोब नांवाचो कोण? जोब सोब. ओके. जोब नांवाचो एक मनीस जियेतालो. एक मनीस जियेतालो. तो एक बरो आनी प्रमाणीक मनीस आसलो. देवाक भियेतालो. कोण मनीस आसलो तो? प्रामाणीक मनीस. प्रामाणीक मनीस कोण? ना प्रामाणीक मनीस आमच्या भाशेन आमी आतां प्रामाणीक मनीस कोण? देवाक भियेता तो मनीस. पूण आतां संवसारान आमी पळयता काय कितले मनीस प्रामाणीक आसतात. एक आमी एग्जाम्पल घेवया. आमी खंयचे एका फर्मान काम कोत्ता, कंपनीन काम कोत्ता, वय ना कोत्ता न्ही, आमी आयकता न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोण आतां आमची घरचीं आसतात, आमचे कोण भुरगे आहा, आमचो कोण चेडो आसा, खंयचे तरी कामाक, खंयचे कंपनीन कामाक आसता, वेता कामाक. वेता कामाक आनी थिंगासो ताका टार्गेट दिल्लेलें आसता. हेराय मदें सगळे मदें. आनी हाका सांगलेलें आसता अशें अशें जेन्ना हांव काम कोत्तालो हें कोत्तालो तेन्ना म्हाकाय टार्गेट आसलें. सेल्स प्लस कलेक्शन आनी कितें आसा सगलें जें तें म्हजेर 3 मनशाचें काम एक कोत्तालो आनी पगार मेवतालो म्हाका कोण कितल्याचो? एका मनशाचो. हें काम हांव कोणाक कोत्तालो म्हाका तेन्ना खबर नासली. हांव हें काम कोत्तालो, कशें कोत्तालो? कुरबूर करून. कितें म्हाका 3 मनशाचें काम दिलां,
कितें आमच्या बॉसाक तरी मातशें हें आहा, कितें म्हाका हें कोत्ता तो, कित्याक हें कोत्ता. हांव उलयतालो पयलो पूण म्हाका समज नासली आनी हांव काम कोत्तालो. पूण तरी आसतना पळय हांव प्रामाणीकपणे काम कोत्तालो त्या कंपनीक. कित्याक हांव ते कंपनीचो एक भाग आसलो. सारकें समजो ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे हांव ते कंपनीक काम केल्या उपरांत त्या कंपनीचो हांव एक भाग जालो न्ही. म्हणजे तांचे बराबर हांव सगळे हाचे बराबर काम जालो. आतां म्हजें काम कितें आहा, म्हाका एक काम दिलेलें आहा, हांव कसो काम कोत्तलो तें प्रामाणीकपणान. कित्याक म्हाका म्हजो बॉस पगार दिता, सगळें कोत्ता आनी हे कंपनीक हांवें म्हाका तिका टार्गेट दिलेलें आहा तें म्हज्या प्रामाणीकपणान हांव ते कंपनीक म्हजें जें कितें प्रामाणीकपण आसा, म्हजें बरेंपण आसा, सगळें म्हजें कितें आसा तें हांव कंपनीक ताका दाखोवपाक लागून हे कंपनीक हांव रात दीस काम कोत्ता. हांव कोणाक प्रामाणीक जालो? म्हज्या बॉसाक. जें कितें कोत्ता हांव येता, आख्खो दिसाक वेता, मागीर सांजचो येवन 4 ते 5 ते 6 1 वर आख्खे दिसान काम केलेलें जो रिपोर्ट आसता तो व्हरोन हांव थिंगासर ताच्या ऑफिसान हांव आमचो मॅनेजर आसतालो ताका हांव सबमीट कोत्तालो आनी म्हजें काम सोंपलें. हांवें करून 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 हांव कितलीं वर्सां काम कोत्तालो. कित्याक आनी आजून देखून तुका आमी म्हजी ते गोंयकी हांवें शेअर केल्या, म्हाका इतलो कित्याक हांव इतलो प्रामाणीक देवाच्या उद्देशी ताचे उद्देशी आहलो. म्हाकाय खबर नासली हांवें इतलें काम कोत्तालो, कशें कोत्तालो, जेजू ताचे उद्देशी काम कोत्तालो. जसो आमचो जोब प्रामाणीक आसलो देवाक, पूण हांव कंपनीक. आतां हिंगासर हे एग्जाम्पल म्हणटकच हांव ते कंपनीचो सगळो जालो. आतां कितें म्हाका दिलां सोंपोवन तें हांव सद्या आख्खें वर्सां रात दीस हांव कितें कोत्तां. एक दीस जालो परतून दुसऱ्या दिसा कंटिन्यू आसता न्ही, चालू आसता. कित्याक कित्याक ते कंपनीचो एम्प्लॉई हांव न्ही, म्हणून म्हाका ताका फॉलो करचें पडटलें. कंपनीन कितें रूल दिल्या पळय ती ताका म्हाका बॉसाक भियेचो पडटलो, भियेता. सो हांव प्रामाणीक कंपनीक जालो. तेच भाशेन आतां हिंगासर हें हो जो मनीस आसलो तो देव भिरांतीचो आसलो, देवाक भियेतालो. आमी हे म्हजें एग्जाम्पल दिलां संवसारी वाटेन आनी हें आसा देवा वाटेन. तो देवाक भियेतालो आनी ऑनस सारको खालतीकायेन जियेतालो, भिरांतीन आनी रिस्पेक्ट आहलो ताचे फॅमिली. कित्याक तो गिरेस्त मनीस न्ही, भोव गिरेस्त आसलो तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गिरेस्त आसलो होय न्ही, तो बरो मनीस आनी ही रिस्पेक्टेड गॉड, रिस्पेक्ट मनीस. आनी तो देवाकूय ताचो आतां रिस्पेक्ट मानून करून आनी रिफ्यूज आनी दुसरें कितें कोत्तालो तो वायटाक भियोन, देवाक भियोन वायटाक तो पयस कोत्तालो. आतां म्हाका सांगात, आमचे जायत्यो ताळणे येतात, जायते ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन नाका नाका जालेले येता. आयज आमी आमच्या बायची आमी दुर्गाची गोवायकी आयकल्या. ल्हानपण आससान ताचे बारा सांगाता कोण नासलो, ताचो मायपाय कांय नासलो, कांयच नासलें, ताका खबर नासली. पूण देवाची योजना, आमच्या सर्गीच्या बापाची योजना ताचे कडेन, जे आयज ते हिंगासर उबे रावन ताचे उद्देशींनी, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी ताच्या आदारान, ताच्या आशिर्वादान, जें ताचें सगळें ताका आशिर्वादीत केलेलें, पयलें ताका सांबाळून सुरक्षा कवच घालून आख्खें ताचेर घालून ताका आयज ताणें येदेचे येदे करून खिसान त्या मेडल्सान हिंगा हाडप कोणाचे ग्रेस, कृपे उद्देशी, देवाचे कृपे उद्देशी. त्याच भाशेन हो जो जोब तो रिस्पेक्टेड, सगळे कोणाक रिस्पेक्ट दितालो. पयलो कोणाक? मनशाक न्ही, कोणाकूच मनशा कडेन कोणें हें करून नासलो. सुर्गीच्या बापाक, देवाक भियेतालो. देवाक कितें आसूं, आपूण जर हें केलें भियेतालो, भिरांत आसली. तें स्वयं आमचे भितर आसा काय? तुमी विचार करात. तेच जसो हो आयज आमचो जोब आमी शिकता, हाचेर आयज आमकां देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां ताचें शिकवण गेला. आमी आमच्यो जे आमचे आडमेळे येता, परिक्षा येता, ताळण्यो येता, कसलें दुयेंस पिडा येता, कितें नाका जालेलें आमच्या जिवितान आमी आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी पळयता, त्या वेळार आमी कितले हें उतर आमी सॉरी मान दिता देवाक. कशी मानोवन जायत, कितले पावटी तुमी सांगात.
आमी त्या भावाची एग्जाम्पल घेतलेली. एटलिस्ट ताणें वचोन ते आतां घरा कडेन ताचो होमवर्क करपाचो, वय ना. प्रेज गॉड. वय 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 कितें आहा भितर? ना ना ना, आनी एक भाव तो न्ही, आनी एक आयलोलो तो न्ही तो ना ना, नो प्रॉब्लम. आसूं न्ही कांय न्ही. जो हिंगासर देवाचें उतर वेता ताका हें कोत्ता, कांय प्रॉब्लम ना. सो कितलो रिस्पेक्ट दितालो, आदर मान सन्मान दितालो ताका. कोणाक? बापाक. कित्याक ताचे भितर तें स्वयं ताणें आदी फुडेंच आमी नको आतां आमकां कांय खबर ना ताणें केन्ना आसतालो तो जाणटो जाल्लेलो न्ही. ताची एज आसली एक अरावंड 50 धरया आमी, 45-50. ताका कितलीं भुरगीं आसलीं? 10 भुरगीं. तेगा चेडवां 7 चेडे, वय ना. ताची भुरगीं, ताची आखी फामील देवाच्या उतरान आसली, ती पयस आसली. हो एकलोच देवाचो मनीस देवाच्या भिरांतीन जियेतालो. आनी वायट जे नाका सगळें जेन्ना आमी देवाक आमी चिकटून रावता, ताका आमी मान सन्मान दिता आनी ताका पयलो आमी आमच्या मुखार दवरता आनी ताचेर आमी नियाळ पातयेवन आमी जें कितें आमकां आहा तें आमी ताका भिरांती उद्देश ताचे जे जेजूचें बरेपण सगळ्यां ताचे कृपे उद्देश आमकां मेवलेलें सगळें फुकट देणें ताचे उद्देशी तें घेवन आमी चलता, वो आमी एकाच चोर पयलो थारो दिता. जायते फावट जायना आमकां, जायते फावट जाता आमकां. तुमी सजमतात आमी हिंगासर उबे आहा, आमी देवाच्या उतरान हें कोत्ता, आमकां हिंगा घरा पयस येता खंय येता आमकां ना. येता केन्ना केन्ना येता. पूण ब्रदर जुलिया तुका येना तर? हांव म्हणलें ना दिसता म्हणटा म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज गॉड. बरें भितर गेलें न्ही देवाचें उतर. सो तेका लागून आमकां पयली गरज कितें करपाची? देवाक कशी मानवलेली. आमी देवाक कितलो मान दिता, आमच्या जिवितान आमी कितलो मान दिता. जे आमी मान दीत जाल्यार आमी कितें करता ताका आमच्या मुखार ताका आमी दवरून जें कितें आसलेलें आमी आमच्या आड मेळा येता तें ह्या वायटाक पयस करून आमी कोणाक मानवलेली जाता? देवाक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी एग्जाम्पल घेवया. आमच्या घरान फॅमिली भितर हांव देवाचें उतर हिंगा आयकोंक येता, एक फॅमिलीचे भितर. आनी आमचो म्हजो भाव जावं म्हजी कोण आनी सोयरें जावं कोण मोगाची. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान सजमता. प्रेज द लॉर्ड म्हणा. हालेलुया. आतां आमचे एक भाव आनी एक भयण आसा. एक भाव आसा, दोग भाव आसात. प्रॉपर्टी आसा, ती प्रॉपर्टी आसा, सगळें आसा. माय पायचे प्रॉपर्टीक सगळें केलेलें आसा, सगळें हें आहा. आनी कितें तरी आमकां हिंगासर आमकां म्हाका आनी म्हज्या हेका एक पार्टिशन करपाक जाय. आमचें पार्टिशन कोणाच्या नांवार आहा? आमच्या पायच्याय न्ही, ताच्या पायच्याय जावंक ना. एक एग्जाम्पल हा, जायते जाल्लेल्यो आहात गोश्टी. सो तेका लागून कितें जाता मागीर भावा मदें दुस्मानकाय जाता. आमी कोणाक मोदें आमी दवरता, कोणाक आमी पयलें आमी रिस्पेक्ट दिता, मान दिता? एका ना. मागीर हय प्रॉपर्टी, पूण कोण आमचे सांगाता आसता? सैतानाक दिता. सैतानाक दिल्या उपरांत आमचेर सगळो संपूर्णतायेन आमचेर कोणाचो कब्जो आसता? सैतानाचो, वायट विचाराचो. सैतान मेवलो आमकां, आमी ताचे गुलाम जाल्या. आमकां कोण कसलीं उतरां मेवतात? कितें मेवता आमकां? हें मेवता वायटोपण मेवता. मागीर आमी दोगांय एकामेकाचे दुस्मान. आतां तें पार्टिशन करपाक जो समज जर हांव ताचे कडेन वेता, आमचें कितें तरी बाचा जावन जाय तें जालो. आतां एक धरया, एक 2 वर्सां, एक 4 वर्सां. 4 वर्सां आमी एकामेका कडेन उलयना, कांय ना. दोगांयकूय एकामेकाक मारता, तें करता आनी कोसता. आमकां कित्याक लागून आमी कोसता? कित्याक आमकां आमी जिवबा भाशेन त्या स्वयं आदी फुडेंच जे आमी ल्हानपणा सावन जो आमी वाडलेल्या देखून तेन्ना आमी ज्या देवाक जर मानवलेली आमी घेवन चलताल्या जाल्यार आमी जिवबा भाशेन चलतले आसले. सो आतां आमकां तें देवाचें स्वयं आमचे भितर ना.
देवाक आमी पयस केला, आमकां जाय त्या मनशाक नाका नाका जालेल्या संवसाराच्या कुड्ड्या देवाक आमी बुजता, आनी तो आमकां जाय तशें आमच्या कानांनी मनांनी सगळें आमच्या कुडींनी सगळें कितें जाय 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 तें कितें करता, ताका जाय तशें आमकां वापरता आनी आमचें मागीर तें टाव टाव जाता आनी तें बरें जावचे बदले कितें जाता, आमी दोगांय सेपरेशन. हय, आतां कितलीं वर्सां जालीं कितें जालीं, आतां हांव देवाच्या उतरान आसा आनी वेल्या हांव ताका बक्षिता. देवाचें उतर आतां सजमण मेवली, कशें कितें करपाचें सगळें हांव येता, पूण तो पेलो हांवें हें केलें म्हूण पेलो बदलतलो. आतां म्हाका पयलो बदलूच बी गरज ना. पयलो हांवें बदलूंक जाय, म्हजी उतरां बदलूंक जाय. ताणें म्हाका म्हणलें हो म्हाका कोत्ता तो कोत्ता आनी हांवूय तुका ट्याव ट्याव करून दिता. कोण वायट, तो पेलो की हांव पयलो वायट? कित्याक जो म्हजे भितर आसा तो ताची खरी वळख म्हाका ना जाल्यार हांव खंयसर आहा? इवल स्पिरीट, सैतानाच्या गुलामान, ताच्या पासान ताका गुलाम जावन हांव ताचे कडेन ताचे बाराबर चलता. म्हाका जाय तो चलयता पळय तो, केन्ना तूं म्हाका काडून उडयता खंयच्यान, परतून उठता, यो म्हजे सांगाता यो. परतून मागीर तो दिसलो पेलो की मागीर म्हजें जवता. सो देखून आमी आमच्या उतराचें जें कितें आमी कोत्ता तें खंय कितें कोत्ता, कितें आसा, आमी देवाक रिगोन आसा. जसो जोब भिरांतीन जियेतालो देवाक, पयलींसानूच ल्हानपणासान म्हाका ताका दिसता तो शिकवणेन ते भिरांतीन तो वाडला. हय वो ना? देखून तो आयज आमकां जोब हें जें पुस्तक बरयलेलें आहा तें आमच्या दर एकल्याच्या कित्याक आमचे सजमणे पासत आनी आमकां तें दर एकल्याक दर एक उतर दर पयत पुस्तकान बरयल्लें आहा तें दर भासावण्यो नव्या करारान तशेंच पोरण्या करारानूय आमी ते पास जावन आयल्या आनी आतां आमी कितें जाल्या? नवी मनशां, न्यू क्रिएशन, नवी रचना जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सो आतां आमी कोण जाल्या? नवी रचना जाल्या. सो जोब कितें कोत्तालो? सगळें ध्यान मन नाकारून कोणाक? सैतानाक. तो कितें सांगता तें करून ताचेर कितलें ताणें वयर उडयलें हाडून 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 ताका सगळो पाड करपाचो पयलो. तरी देवाक मानून ताणें कोणाक रिस्पेक्ट दिलो? पयलो देवाक दिलो. आनी मागीर कितें केलें ताणें? कोणाक नाकारलो? सैतानाक संपूर्णतायेन. कितेंय आसूं तो तरी आसतना शिमरो ताच्या पाटीन पाटोवन वेता ताका. कित्याक? हो भियोन आनी ताकाय भिरांत आसली, आपूण जर कितें चुकलां, कितें करुया, कितें हें करुया, ते भिरांतीन तो देवाक घेवन आनी देवाच्या सांगातान तो इतलो ग्रेस्त आनी ताचे कडेन जायतें कितें कितें आसलें, सगळी गिरेस्तकाय ताचे कडेन आसली. ताका कसलें लेक आसलें, कसलें कमीपण आसलें, ताका कसलें विकनस आसलें, कांयच नासलें. मागीर सिस्टर फुडें वाच, सेकंड वच. ताका ताका सात पूत आनी तेग धुवो आसल्यो. वयर करूंक कितले आसले? 7 पूत आनी तेग धुवो आनी आसल्यो. ओके. मागीर ताचे लागीं 7,000 शेळयो 3,000 आनी 3,000 उंटां गुलाम उंटा सॉरी 1,000 गोरवां. कितली 7,000 कितल्यो आसल्यो? कितल्यो मेजून देखून जावच्यो नासल्यो. 3,000 उंटां आसलीं. मागीर 1,000 आनी जायती गोरवां. पोतून वाचूं. 500 गाडवां आनी जायते साकरां आसलीं. आनी तो उदेडीच्या पुता मोदें खूब ग्रेस्त आसलो. इंग्लिशीन तो हिंगासरूच हें केलां, कोंकणीन आमच्या आनीक सुबेज आसा. प्रेज द लॉर्ड. फुडें आसा. कसो कितें आसलो? खूब ग्रेस्त आसलो. इल्लोसो ग्रेस आसलो. खूब. ताका जें बेसांव दिल्लें आदीं फुडें तें बेसांव आमचेरूय आसा आयज काल. कसली आमकां गिरेस्तकाय आमी जियेता? आमकां कसली गिरेस्तकाय? ताचे कडेन एक गिरेस्तकाय आसली, सगळें आसलें ताका, सगळें दिलेलें ताका. आमी कसले गिरेस्तकायेक आशेता? आतां एग्जाम्पल घेतला न्ही, एकामेकाच्या भावा
ताचे कडेन सगळे दिलेले, इवन ताचे चाकोर देखून आसले, ताका देखून तो मान दितालो. देवाक मान दिवप म्हणजे सगळ्यांक न्ही, आख्खे फॅमिलीक मानतालो तो. अहें आमी आयकलां हितून की ताणें आपल्या भुरग्यांक दुखयलें, हें केलें तें केलें, ताणें वायट उतरां उलयलीं ना. जाल्यार ही शिकवण आमी घेवन आमच्या तोंडांसान आमी हें नियाळ करूंक जाय. हाचेर जायते फावटी आमी आमच्या परिस्थितीचेर कितलीं आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे, देवाचीं उतरां वा देवाच्या उतराची आड आमी कितलीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या न्हू आयज आमची सकाळी वयणी ताणें दुर्गान शेअर केला कितल्यो भासावण्यो घेवन. एक घेवन आमी कितें करपाक जाय, मेडिटेशन चड आमकां गरजेचें. सो देखून जोब कितलीं वर्सां कितें करतालो, देवाचें उतर घेवन भिरांतीन न्ही. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोन रावतल्या तेन्ना आमकां देवाचे होली एंगर आमचेर येवचो ना, ताची भिरांत नासतली आमचेर. कोणाक भियेतले आमी, कितें वायट जर करूंक वचत, कोणाक वायट करपाक, 2 उतरां भायर काडपाक देखून आमकां एकदम आगोट जातलें. सोंपें न्ही. केन्ना जेन्ना जोब अशें, जेन्ना हो ल्हानपण आससान भिरांतीन तो कितें करतालो, कितें वायट पयलें आर्गां दितालो, सॅक्रिफायस करतालो, कितें 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 वयव ना. आयकलां न्ही तुमी, कित्याक तो भियेतालो. ताका कित्याक कांयच वायट जावंक पावना, कितें हें जावंक जायना, पूण ताका देव केन्ना वायट करतालो. इतलो मोगाल तो, मोगाचो ताचो आसलो. कित्याक देव ताचेर आख्खी ताची हें ताचे हें दोळे ताचेर आहले ताचेर. आनी तो खबर आसली तो मनीस कहो पळय तो देवान, कित्याक ताणें देवान ताका वेंचून काडलेलो. त्या भाशेन आमी आहा काय, त्याच सैमान आमी ते सैम फाटीं दिसांनी आमी ग्रेस थ्रू फेथ सगळें गेले लास्ट प्रिचिंगान कितें आमी आयकल्लें. मातशें 1-2 मिनटां नियाळ करुया ताचेर. कृपे उद्देश आमकां सगळें मेवलां. हें आतां आहा न्ही, सगळें कंटिन्यू चालू आहा न्ही. ओल्ड करा नो करा सगळें आमकां तें दाखयता न्ही. आमकां सगळें मेवलेलें आहा. आमी खंयसान भायर पडटा, एकामेकाचे आड नाका नाका जाल्लेलीं उतरां केन्ना आमच्या तोंडांसान भायर सरता. जेन्ना आमचे भितर भिरांत येता, सैतान आमचेर कितें करता, कब्जो घेता. जोबान केलें कितलें आसूं रिस्पेक्ट पयलो ताणेन, पयलो सुदातीर कितेंय आसूं, हें आसूं, म्हाका तूं हो कोत्ता तो हें, म्हाजे कडेन हो उलयता तो उलयता, देवा हांव तुजेर पाती येता, हांव तुका भिरांत, तुजे भिरांतीन हांव जियेतां. म्हाका तो कितें कोत्ता, कितें केलेलें तें म्हाका नाका, तो नको जावन ताका खबर ना, पूण म्हाका देवाचें तो तुजी वळख आसा. आनी वळख आसून देखून आमी हें करप जाल्यार आमी कितें करता, आमी देवाक आडवेता. मागीर आमी कसलें सैम आमचे सान भायर सरता. जोब बरो आसलो न्ही. आमी आतां देवाच्या उतरान आहा. आतां कितली एक एग्जाम्पल, कोण तुमचें अशें हें न्ही, नाल्यार म्हणजे तुमी हें करून ना पळय, तो म्हज्या तोंडासान तुमचे कडेन उलयता तें तुमी स्विकारा, म्हजें न्ही. तो कितें उलयता आमचो सर्गीचो बाप जिवो देव म्हज्या भितर आसा. म्हजें गोंयक हांवें तुमकां शेअर केलें, कितें सांगलां, सगळे कृपे उद्देश आमकां सगळें मेवलेलें आहा. आमकां ताणें पदवी दिलेली आहा. ही हॅज एम्पावर्ड अस. ब्लेस, वॉट इज ब्लेस? प्रेज द लॉर्ड. 2 दीस फाटीं काल पोर शिकले हो ना, जुलियो ब्रदर एक्सक्यूज, प्रेज गॉड. वॉट इज ब्लेस्ड? मोगाच्या न्हू. प्रेज द लॉर्ड. ब्लेस्ड म्हळ्यार एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ माय लाईफ is a blessed, and blessing is to bring God kind of result in my own life. तो कोणाच्या भितर आसलें सैम? जोबाच्या भितर. कित्याक तो देवाक भियेतालो. ह्यो भासावण्यो पयल्यो भासावण्यो 2000 वर्सां आनी 2026 वर्सां आदल्यो, ह्यो सगळें आमकां तांचे तेन्नासान बरोवन दिलां. नोये ओल्ड टेस्टमेंट सगळें शिकोवन मेवता आमकां. सो देखून मोगाच्या न्हू, हेंच तुमी घेयात ना, अशें न्ही.
आमी म्हणिना तुमी वीक आसा हें आसा ना 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 व्हेरी रॉंग. वी आर नॉट वीक. आमी जैतिवंत, आमी एकदम बोलीश, आमी एकदम हुशार जेजू कृपेचे उद्देश, जेजूचे कृपे उद्देशी आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी. वय ना आमी एकदम बोलीश. आमकां बोलीश केलेले हांव केलां आमकां आदी फुडेंच आमी बोलीश आमकां करूंक केलां. पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां सगळें तें बळ मेवलेलें आसा. आतां आमी हुस्कोता आमी ना. आतां वाचला न्ही आमी एम्पावर्ड बाय गॉड. सगळो ताचो अधिकार सगळें भितर तुमचेर घालून दिला. त्याच भाशेन ते जोबाक दिलेलें. तो मानवलोलो देवाक मानवलोलो जावन ताका रिगोन रावतालो. तो आडमेळ येता, ह्यो येता, तो कितें कोत्ता हें कोत्ता. आतां आमी मुखार पळोवया, फुडें या, हे सायज घेवन आमी चलया, हाचेरूच शिकोण घेवया. पवित्र आत्म्यान हेचेर शिकोण आमकां जाय जाय तें तो उलयतलो. ताका जाय तशें उलयनी. प्रेज गॉड. सो ताका कितें जालें, तो एकदम गिरेस्त. ताचे कडेन सगळें आसलें, सगळें ताचे कडेन दिलेलें. कोणा उद्देशी ताका मेवलेलें? देवाचे कृपेन ताका सगळें आशिर्वादीत देवान ताका सगळें दिलेलें. मागीर सिस्टर 4th एकामेकाच्या घरान जॉब सान टूक टर्न. एकामेकाच्या घरान एकामेकाच्या घरान पाळी घेवन मोठी जेवणां करपाची आनी आपल्या त्यागा भयणांक आपोवन तांच्या बराबर जेवपाची आनी पियोवपाची ताच्या पुतांक संवय आसली. प्रेज गॉड. आतां जॉब कसलो मनीस? नितीवंत मनीस, देवाक भियोन देवाच्या हातून रावपी. आतां ताची फॅमिली सगळी ताची जॉब सान टूक टर्न्स हॅविंग डिनर पार्टीज इन दिया ब्रदर KJV मातशें काय. इट इज इन ARV KJV. प्रेज गॉड. And his sons went and feasted in their houses, everyone his days, and sent and called from their 3 sisters to eat and to drink with them. आता कितें जालें? तूं देवाच्या उतरावन आसाय. पयलो तुजो कितें आहा? देवाच्या उतराच्या आड. आमकां जाय तशें कोत्ता, आमकां सोजमोण ना, सगळें कितें आहा. तरी आसतना जॉब कितें कोत्ता? देवाचे स्थिर रावन कितेंय आसूं तो कितें कोत्ता? ती जेन्ना ती पातकां कोत्तात, कितें कितें नाका जालेलें कोत्ता, देवाच्या आड हें कोत्ता. जॉब भियोन कितें कोत्ता? तो कितें कोत्ता? ताका कितें कितें कोत्ता थिंगासर येता आनी तो दिमी घालता, मागणें कोत्ता. जेजू कडेन सगळें देवाक आपलें सगळें आसलेलें ताका भेटोवन दिता आनी ताचे पासत तो कितें मागणें कोत्ता. कित्याक ताका नाका ताची फॅमिली, ताची सगळीं जें कितें आसलेलीं तें नाश जावपाक लागून. तो भिरांतीन जियेतालो न्ही, देवाच्या भिरांतीन. सैतानाक ना, सैतानाची ताका भिरांत नासली. तूं हशी मार म्हणून ताणें ताका भायर उडयल्लो. तेच भशेन आमच्या जिवितांत जायते आमी कितले आमी अशें वागता. एक देवाच्या उतरान आसा, आमी घरा येता, आतां आमची मोगाची सगळीं भाव भयणां देवाच्या उतरान आसात. आमी घरान वचोन आमची घरचीं आमची मोगाची आसतात काय देवाच्या उतरान? आसता? ब्रदर जुलियो, आमी आहा देवाच्या उतरान न्ही? आमची फॅमिली आयले आयजून ना. कित्याक येवंक ना? कितें करपाक? आमी चाल रिती आमी कशी चलता, रितीराग वेता, घरान येवन पोत्तून टेव करूंक रावला काय, बाण घेवन झोकून रावले काय, तें पळयतात न्ही. आमकां हें कितें आमकां हिंगासर ही परीक्षा जेन्ना आमी आमच्या घरान वेतेले तेन्ना ती परीक्षा आमी पास जावंक जाय न्ही. आमच्या घरान परीक्षा आमच्या शेजाऱ्याक, आमचे कोण मोगाची आहात, आमचे सायडीक आसात, सगळीं आसात. कोण आमचो घोव आसा, कोण आमचो भाव आसा, आनी कोण आसा. ते जायतें कितें 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 आमच्या मुखार दिसता. तो कितें कोत्ता म्हाका, तो हें कोत्ता, तो तेका हें कोत्ता, आमी हें कोत्ता. पूण आमी कितलें बरे वाटेन जसो जॉब भिरांतीन जियेता त्या भाशेन आमी जियोंक जाय. आमकांय तोच घेवन आमी कितें कोत्ता? जायते संवसारांत आतां सगळे कडेन जॉबाची जशी ताणें भिरांत दवरलेली आसा तो सगळें कोत्ता.
पूण ताचे विरुद्ध ताची भुरगीं कोत्तात. तांकां भिरांत ना, ते आपल्या संवसारांत. आनी हो देवाचे सांगाताक देवाचो सांगात जोडून जें ताका जाय पळय तें कोत्तात. आनी तांचें जें कितें आसलेलें सगळें ती नाका नाका जालेलें करून जोब ताचे पासत तांचे पासत तांचे मागणें मागता. प्रेज गॉड. मागीर फुडें सिस्टर. हे पोरी जायती जेवणां जाल्या उपरांत तांकां निर्मळावचे खातीर जोब तांकां आपूण धाडटालो. आनी दुसऱ्या दिसाच्या फाटल्यार आपल्या जोण एकल्या भुरग्या खातीर उजान लासून योद्न्यो कोत्तालो. कसले योजने कोत्तालो तो? And it was so when the days of their feasting were gone about that Job sent his sanctified them and rose up early in the morning. केन्ना? फातोडेच्या वेळार. खंयचो टायम बरो मागण्याक? फातोडेचो टायम. आनी हे मदलो दीस कित्याक न्ही? कोण हिंगा येता, थिंगा येता, वो आयकता, मागीर मोबायल वाचता, हें जाता. जोब कितें कोत्तालो? सगळें ते आख्या राती कोत्तालो, सगळीं कोत्तालीं न्ही ताचें सगळें. एंड ऑफर्ड बर्ंट ऑफरिंग. बर्ंट ऑफरिंग म्हणल्यार कितें? भेटवणी. ब्रदर, बर्ंट ऑफरिंग म्हणल्यार भेटवणी ना. त्याग आनी कितें एक उत्तर आहा न्ही ताका. योद्न म्हणटाय न्हू. बर्ंट ऑफरिंग ब्रदर. योद्न न्ही. प्रेज गॉड. सो तो कितें कोत्तालो? योज्ञा कोत्तालो. त्याग केले सारकें करून. कित्याक आपणाक तें करूंकूच जाय. ना करिना जाल्यार कितें आमकां तरी कशें जातलें हे ताचे भिरांतीचे विचार आसताले. आनी ताचे उद्देशी तो कितें कोत्तालो? ऑफर्ड बर्ंट ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देम ऑल. कितलीं जाणां आसलीं, कितलीं जाणांची? ती 10 जाणांक सगळ्याच्या हातून. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देम ऑल. फॉर जोब सेड, इट मे बी दॅट माय सन्स हॅव सीन. फुडें वो सिस्टर. घोडयेक म्हज्या पुतांनी पातोक आदारला आनी देवाची निंदा केल्या जायत अशें दर एक पावट तो म्हणटालो. कितें म्हणटालो? आपल्या भुरग्यांनी पातोक केला, निंदा केला. भिरांतीन न्ही. म्हजे भुरगे राती कोडे आख्खी पार्टी कोत्ताली, कितें कोत्ताले. तो खोसी बुचकी बरीच आसतालो. कित्याक? कोणाचेर ताचो सगळो ध्यान आनी मन कोणाचेर आसलें? भुरग्यांचेर, देवाचेर आसलें. कित्याक? ताका खबर आसली ह्यो ताळण्यो हें सगळें कितें आहा तें सगळें सैतानान तांच्या आपल्या आख्खे कुटुंबाचेर घालून ताणें ताचेर कब्जो केलेलो आहा. आतां ताका भिरांत आहा न्ही, देवाची भिरांत आहा. तो देव सैतानाक मानिना, फकत कोणाक मानता? देवाक. कितेंय जालें जाल्यार तो देवाक मानता. आनी ताचो सारकें आख्खें ध्यान आनी मन सारकें ताचें आत्म्यानसान तो कोणाचेर निर्भर रावला? सारको ताचेर पातयेवन रावला? देवाचेर रावला. हीच आमकां हिंगा शिकवण आयज आमकां पयत आत्मा दिता. कितले जाणांक कितले आमकां जेन्ना ट्रायल्स, ट्रिब्युलेशन, आडमेळे येता, परिक्षा येता, कोण आमचे विरुद्ध येता, कोण आमकां कितें उलयता, कितें कोत्ता, हें आमकां शिकयता. जोबान तोंड उकडलें, कुरबूर केली, तांकां कितें म्हणलें ना. तो चुपचाप गुपचूप आपले भितर पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी देवा उद्देशी तो सगळें कितें कोत्तालो. भिरांतीन देवाचें सगळें तो आपले सगळी कूड तो यज्ञ कोत्तालो. त्याग करून सगळें त्यागात जशें त्याग केले सारकें यज्ञ तो घालतालो आनी त्या बर्ंट ऑफरिंग दितालो सारकें. अशें सजमोन की ज्यो देवान तांकां वायट ना कोच्चे खातीर, कसलेंच तांचेर वायट ना येवचे खातीर. हें ताचें हंबलनस आसलें, ताचें खालतीकपण आसलें देवा सव्यान ताचो संबंद. आनी तो ताका कितें कोत्तालो? मान दितालो. हो मान जेन्ना तो आनी दोगूय एक जाता आनी तांचो आनी संबंद कसो आसलो? एकदम घोट आसलो. वय ना, कांयच खोटे हुस्के नासले. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्याच भाशेन आयज काल आमकांय पळयतात मग आमकां तेंच शिकयता. आमच्या घरांनी आमचे कितले प्रॉब्लेम्स आसा. एक मनीस देवाचें उतर हिंगा आयकता, सगळें तें बरेंपण, गुडनस ऑफ गॉड सगळें जें ताका जाय आत्मीक वाठारांत तें ताका सगळें हिंगासर रितीराग घेवन देवाच्या उतरा उद्देशी तांकां मेवलेलें आसा आनी तें आमी घेवन घरा वचोन त्या उपरांत आमकां कितें जाता. कितलीं जाणां आतां आमी सगळीं आतां खूब जायतो तेंप जाले आमी हिंगा येता देवाचें उतर आयकता, तें उतर घेवन आमी आमच्या कोरण्यांनी आमी तें जोबा भाशेन आमी कितें करता, देवाक आमी लासयतात. आमचे कूड लासोन आमी आत्म्या उद्देशी देवाक कितें करता, समर्पण करता. प्रेज गॉड, हालेलुया. तेच आमचे भोव वर्तें जशें जोब भिरांतीन देवाच्या भिरांतीन जियेता त्या भाशेन. आतां आमकांय खबर आसा, आमी जाणो, पूण आतां संवसारान कोणाक आसा, संवसारान कितलीं जाणां. आतांच आमी एग्जाम्पल घेतलां न्ही, एक भाव भयण आनी प्रॉपर्टीचें कितें जाय जाल्यार आतां आमकां खबर आसा. आतां हांवें कितें करपाचें, आतां कोणा भाशेन वागपाचो, जोब वो ते संवसारी मनशा भाशेन, जोबा भाशेन तो कितेंय करूं पेलो. आयज 1 दीस लागतलो, 2 दीस लागतलो, तो आनी कितें करतलो. कित्याक ताका सैतान नाका 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 जालेलें करून आमच्या मुखार हाडून दवरून तो पळयता. आमी कोणाचे भिरांतीन जियेता काय, कोणाचें उतर आमी उलयता काय, कसलें उतर आमच्या तोंडांसान दुसऱ्या पेल्याक कडेन भायर सोदता काय. पळयत उतर ओ नाका जाल्लेलें दिसता ओ तें दिसना. तें उतर आमकां दिसता ताणें अशें अशें केलेलें आहा. आतां म्हजे जिवितान, म्हजे वनयेन आमचेर आख्खे फॅमिलीचेर नाका नाका जाल्लेली केस चालू आहा. 3 वर्सां जालीं आतां, 4थें वर्स. जायते फावटी हांवूय तसोच करतालो. जोबाब सारको नासलो, म्हाका भिरांत हें जातालें. हांव कितलीं वर्सां पयलें उलयतालो, फाटीं ताणें कितें केलें, हें केलें, तें हें तोहें करून कितें जालें. जेन्ना नाका नाका जालेलें उलयलें तें थिंगासरूच बंद जावचे बदलेक आतां कितलीं वर्सां वाडलें, 3 वर्सां. 3 वर्सां वाडलें न्ही. कित्याक हांवें तें उलयलें तेन्ना, जेन्ना ते पेपर म्हज्या हातान पडले, हांवें थिंगासर ते आशिर्वादीत करून, ब्लेस करून, ते कस करून, श्राप सोडून, ताका हुकूम घालून ताका बंद थिंगात केल्लेलो जाल्यार तो आयज म्हज्या जिवितान चलतलो आसलो. ना. कित्याक हांवें कितें केलें, हांवें स्वता म्हज्या तोंडान वायट तोंडान कितें केलें, वायट उतरां उलोवन हें तें असलें, तें कसलें मनीस, तें सारकें बरें न्ही, तें त्या टायमार 4 वर्सां जालीं. त्या टायमार कितें केलेलें हांवें, भिरांतीचीं उतरां घेवन, नाका नाका जालेलें उतरां दिवन, जेन्ना हांवें दुसऱ्याक श्राप सोडले तें कितें जालें, म्हज्या जिवितान आयलें. आनी आयज कितलीं वर्सां, 3 वर्सां तें हेंच फुडें गेलां. पूण आर्गां जेजूक हांव सोत मानता, आतां येतल्या कांय दिसांनी, 4 दीस न्ही, हें सगलें जें कितें नासलेलें ताकाय आमी बक्षिलां, तेचे दोळे उक्तून तें आमचे सांगाता एकवटार जियेता. आनी जें कितें ताणें आमचे अगेन्स्ट केलां तें येवन आमचें सगलें एके सायडीन सेटलमेंट जावन आमी एकवटान जियेता आर्गां जेजूक. हें हांव मागणें करतां. जेन्ना तोहेंच जो तेन्ना केलेलें जाल्यार तेन्नाच काबार जातलें आसलें न्ही. म्हाका सांगात, आयज काल कितल्या संवसारान, ह्या आख्ख्या संवसारान कितले लोक तुमी पळयतात कोर्टान कितलीं वर्सां. आमची थिंगासर आमी जे आमचे भाडेच्या रुमान रावता, आमचे भाडकान, म्हणजे घराची भाडकान म्हजी न्ही, घराची भाडकान. म्हजो भाडकार कोण आहा, कोण, देव. सो ती संवसारी भाडकान, सो ती भाटाची भाडकान, त्या रुमाची भाडकान. सो ती कितें करता, तिची कितें आहा, तांचे सायड कुशीकूच 50 वर्सां जालीं केस लढतात. 50 वर्सां ताच्या घरान, ताचे प्रॉपर्टीन घर बांदलां, तिचे प्रॉपर्टीन घर बांदलां तांच्यांनी. आनी फ्रॉड नाका जाल्ल्यो सायनी करून थिंगासर, तूं जाणां मागीर त्यो डिजिटल सायनी आनी ओरिजिनल सायनी वळखोंक गमतात, त्यो कांय फ्रॉड करूंक मेळना. जायतीं वर्सां, आतां 40 वर्सां जालीं. आतां आमकां थिंगासर 4-5 वर्सां कितें जालीं आमकां थिंगासर ताच्या रावता थिंगा रुमान. आनी म्हजी बायल, म्हजी भयण, आमी सगळीं देवाच्या उतरान आहा. आनी सगळीं पयलीं कितें करतालीं, जशें हांवें केलां, हांव उलयतालो, रात दीस एकामेकाचे झगडे जाताल्यो. तें ताका पळोवन घेनासलें, तें पयल्या उपरांत तें टाव सगळें हांवें वाडोवन कितलीं वर्सां वाडलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 50 वर्सां विचार करात, 50 वर्सां. आनी 50 वर्सांनी
कितें 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 आमी विचार करुया, आमीच विचार करुया, आमकांच प्रश्न करुया. आमी ताचे सुवातेर नाका, आमी हिंगासर रावन प्रश्न करुया. जसो जोब त्या टायमार देवाक मानून जियेल्लो जाल्यार इतलीं वर्सां तांची केस जातली आसली फुडें. म्हजी केस अशी वाडटली आसली, नाका नाका जाल्यार म्हज्या जिवितान हें वाडोवन वेतलें आसलें ना. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. प्रेज गॉड. सॉरी. आमी जर ल्हानपणासान जोबा भाशेन वागलेले हांव जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कशें कितें प्रॉब्लेम आसतले आसले ना. आमकां जाणवाय नासली, सोत खबर ना. देवाचें विजडम, नॉलेज, अंडरस्टँडींग, ताणें कितें कशें आनी देवाचें राज कशें चलता ताचें कितें आनी कितें वालोर तो आमकां ल्हानपणासान कोणाकूच ना न्ही. सगलीं आतां आमी शिकल्या, आतां कांय वर्सां फाटीं आमकां आई सजमणेन आनी हें आमकां स्वत आमच्या मुखार हें पळयत वचम्या उद्देशी देवान आमकां देकोर करून दिलें, आमकां दाखोवन दिलें आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी. तांकां हें आसली नासली. गोवन क्रिश्चन सगलीं कितलीं तांचीच न्ही. कित्याक लागून पयलीं खूब झगडीं जातालीं, कितें कितें कोत्तालीं, हें कोत्तालीं तें कोत्तालीं. आतां खूब, आतां ऑलमोस्ट आतां आमी न्ही जेन्ना आमी आमचो पळयत वचम्या उद्देशी थिंगासर ताचें हाजीरपण तांच्यांनी अनुभवलें आनी जें सगळें देवाच्या हातान जेजूच्या पांया कडेन ताका सोंपोवन दिलें, ताचेर जें वजें कितें वायट सगळें आसलेलें ताणें कितें केलें, कास्ट ऑल युअर बर्डन काडून ताणें खुर्सार मारून दिलें जेजूच्या पाटल्यान. खुरीच फाटल्यान आहा न्ही, जेजू मुखार आहा थिंगासर. सो ताणें मारून तें सगळें थिंगासर ओडून घेवन आतां कितें जालां, आतां बरी हें करून आतां सगळें हांच्या फावरान जालां. सगळें ती शेणलेली आहात. कित्याक जो मनीस हांव कितलींय वर्सां आसूं आयज ना फाल्यां जें हांवें कितें ओपलां आयज वायट ओपलां तें येतल्या कांय दिसांनी कितलींय वर्सां जावं तें स्वता म्हज्या जिवितान हांव परतून घेतलो. कित्याक हांव जर बरेंपण दीत जाल्यार कितें मेवतलें, बरेंपण मेवतलें. राग दीत राग मेवतलो, वायट दीत वायट मेवतलें, श्राप दीत श्राप मेवतलो. आनी आयज तेंच जाल्लें आहा भिरांतीन. तो भिरांतीन ती खुशाल बरीत. कित्याक जेन्ना आमी ताका आयले थिंगासर आमी गेलेले आमचे उद्देशी कितले फावटी कितें 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 ती स्वता ताची फॅमिली कितें कितें हेराक तें कितें कंडेम करताली, कितें उलयताले, नाका जालेलें कितें आनी नाका नाका जालेलें हाचें हें करून ती कितें खंय एक कावकान ती कावकान दोगां एकामेकाक श्राप आनी त्या श्रापान श्राप आनी सगलीं ती चिकलान रिगोन आसली. जेन्ना 4-5 वर्सां जालीं आतां सारकी हें करून ताका मागीर देवाच्या उतरान आतां तें डेली आसता, सद्दां रात दीस चुकोन आसतना. आनी ताका आतां गमलें कितें उतरां आनी कशीं उतरां, कितें उतराचो वालोर, आमी कितें करूंक जाय, कशें आमी ताचे उद्देशी भोगसोण्या उद्देशी चलोंक जाय. आनी आमकां देवाची भिरांत, देवाक आमी जेन्ना रिगून रावता, जेन्ना ती सगळें ताणें सोडलें ओतम्यान सान ताणें तांकां भोगशिल्लीं आनी कांयच ते कितेंय कोत्ता समज उलयता कितें हें कोत्ता तें कोत्ता तेणें आपल्या तोंडान सान परतून तांकां कांयच वायट दिवंक ना. तो देखून आयज पासून जें कितें आसलेलें सगळो संपूर्ण ताणें बरेंपण जशें जोब देवाक चिकटून रावलो, भिरांतीन रावलो, ती भिरांत घेवन चल्लो आनी सगळें ताच्या फावरान संपूर्णतायेन ताका जाय तें ताका घडोवन येतालें. तेच भाशेन आयज ते फॅमिलीक कितें जालां, जेजू क्रिस्ता उद्देशी सगळे पळयत वचम्या उद्देशी तांच्या फावरान तांचें तें जें कितें तांचें आसलें तांचें जालां. आनी तो मनीस आयज काल श्रापान जियेता म्हणजे ताका गमलें कांयच ना, खूट नाका जालेलें हें करपाचें तें करपाचें, हें अशें तशें, हिंगासान वेता थिंगासान वेता सगळें कोणा हें करून एकदम. आनी आयज ताचेच दोळे उगटून पळयत वचम्यान ताका दाखयलें कितें कितें आतां तें. आतां तांचेर कितें करपाचें कशें पळय तें. नाजाल्यार इतलीं वर्सां 50-50, 40-40, 20-20 वर्सां कसलीं म्हज्या जिवितान तेंच जालेलें. आतां हांवें भोगशिना उडे भोगशिल्लें सगळें म्हज्या फावरान देखून जशें जोब तो खालतीकायेन देवाक तो भियोन रावलो तेच भाशेन आमकांय गरज जोर एक दिसा कोण आमचो कितें आसूं, कोणेन कितें केलां, पूण म्हजो फोकस कोणाचेर आसूंक जाय, देवाचेर. दिसतलो मनीस हांव आतां कांय वर्सांनी तूं आनी आमी वायट आसलीं
आतां आमी इल्लें इल्लें करून पळयतात म्या उद्देशी आमी एकठांय येता. हें जस्ट द बिगिनींग. हें चालू तुजी हें देवान तुका सगळें प्रोसेस चालू तो. एक बालदी मेवी बालदी नो चालू केला आनी तें भितर उदक स्टर जाता. इतल्या वर्सां आमी कितें नाका नाका जालें कोत्ताले, नाका नाका जालें जाल्यार हातून जियेताले. आतां आमकां सोद गमलें. आमी स्वीच खंयचो चालू केलो? देवाचो स्वर्गीच्या बापान सांग ताचे उद्देशी, ताच्या पवित्रपणान, ताच्या बरेपणाचो, ताच्या आशिर्वादाचो तो चालू केलो आनी तिका गुवता आतां सगळें ब्लेसींग थिंगा भितर. फाटा 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 खारा 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 म्हजे भितर येतालें पयलें कशें सैम. एक सायडीन पवित्रपण येतालें, दुसरे सायडीन मेवसण भायर गेले. भायर सरताले न्ही, भायर गेले. पयलींचो सैम तो भायर सरताले. आतां संपूर्णतायेन एके सायडीन पवित्र उतर भायर भितर येता, दुसरे सायडीन झुग झुग करून ते सगळें मरण केन्ना कितलीं वर्सां गेलीं. प्रेज द लॉर्ड. हें सैम आमी घेवन चालू चलोंक जाय. जेन्ना आमी ह्या स्थिर रावन हाचेर चलता, ह्या उतराचेर चलता, भिरांतीन चलता आनी आमकां जेन्ना भिरांत घेवन आमी चलता तेन्ना आमी कसल्यो किरमिरी आदरीन आमकां पळयतो आमकां दाखयतलो. आमकां कांयच वायट देखून करूंक तो आमकां दाखोवन दिवचो ना. आमी आमच्या विचारांनी, आमच्या उतरांनी, आमी दिसता ताचेर चड हें करून ताका आमी घेवन मागीर आमी कितें जाता. जोब कितें कोत्तालो सगलो ताका कितेंय आसूं आमी कोत्ता काय तशें. मागणें कोत्ता, भोगसणेचें मागणें, मोगाचें मागणें, दुसऱ्या पासत मागणें. तो कितें कोत्ता, हो कितें कोत्ता जाल्यार आमी कोणाक तो कोत्ता, तो कोत्ता, तो केला, ताका लागून आमकां आमच्या जिवितान बरेंपण आमी मेवतले ना. देखून आमी इतलीं वर्सां म्हजी हें जावन इतलें हें करून तें जालां. आतां म्हाका खबर आसा आतां जालें लास्ट फायनल तें काबार. जोब तशें तोच जिवंक लागलो, ताच्या भशेन तो चलोन सगळें तें घेवन चलोंक लागलो. आनी तो कितें ताची भुरगीं कितें कोत्तालीं तें कितें जालें ताका भिरांतीन तो ताका यज्ञ कोत्तालो, मागणें कोत्तालो, ताचे पासत मागतालो. सगळें तें संपूर्णतायेन देवाचेर ओपून दिवन फूल त्रास ताचेर ओपून दिवन सगळो जेजूचेर पातयोन धिमी घालून कांयच येवशिल्ल्यान तशें कोणाचोच आवाज नासतना, कोणाचेंच कांय आयको नासतना बोर ते फातोडेचेर उठोन तो फातोडेच्या टायमार कित्याक देवाचो आनी ताचो संबंद आख्या दिसा रातीक हिंगासर डिस्टर्ब जाता, हो येता तें येता. सगळी फॅमिली आसली न्ही ताची व्हडली. त्या फॅमिली मदें थिंगासर ताका सूख आहलें, पीस आहलें. सगळे खुनूच काय नाका नाका जालेले वायट वायट हातून जियेताले न्ही. हो एकलोच मनीस नितिवंत आहलो, सगलो तो बोर तो श्रीमंत आहलो. तो व्हर तो बरो आहलो न्ही. तो गिरेस्त मनीस, गिरेस्तकायेन आनी बरे भलायकी सगळे देवाचे गिरेस्तकायेन जियेतालो तो. कसली गिरेस्तकाय ही संवसारी न्ही, स्वर्गीच्या बापाची गिरेस्तकाय. तीच भोवती ताची सगळी गिरेस्तकाय. ते गिरेस्तकाये वयना तो कितलो बोलीश बोरो जियेतालो. कसलें कितलें आनी आमकां खबर ना तो कितल्या वर्सांचो देखून आसलो पळय तो. सारकें वय हो ना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां खबर ना, आमकां थिंगासर हें करूंक ना. पूण आमी येवजिया. ताची भुरगीं केदी आसतलीं, व्हडलीं न्ही, ल्हान न्ही. ल्हान भुरगीं आसलीं ती इल्लीं. ते नाका 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 जाले पाटयो कोत्ताले, हें कोत्ताले. ल्हान भुरगे पाटयो कोत्तात. एक 10 वर्सांचे, 7 वर्सांचे, 8 वर्सांचे केन्ना पाटयो कोत्तात. 19, 20, 25, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 25 त्या एजीचेर येता पळय तेन्ना सगळें तांकां तांचे फिजिकल दोळे, उक्त्या दोळ्यांनी ते सगळें तांकां दिसतालें. ते सगळे त्या वाठारान वाटेन ताका ओडून खिचून सैतानान एके सायडीन येलेले आनी हाकाय ते ट्राय कोत्ताले. कोणाक? जोबाक. पूण जोब देवाक कितें आसूं म्हजी भेटवणी तुका, तो आपली भेटवणी दितालो. भेटयतालो न्ही भेटवण ताका. कसली सॅक्रिफायस कितें कोत्तालो, यज्ञ कोत्तालो आनी ताका तो मागणें कोत्तालो. सो देखून ताका कसलेंच कांयच. आतां फुडें पळोवया, मुखार पळोवया. सिस्टर फुडें वच. कितली वळ पावल्या? 6, 7, 8 6, 7, 8, 9 न्ही. 7. ओके. प्रेज गॉड. एका दिसा. सो ब्रदर 6 6 करेक्ट 6 एका दिसा देवाचे पूत आयले. कोणाचे पूत आयले? देवाचे पूत आयले. देवाचे
पूत आयले पूत आयले आणि आणि सर्वेस्परा मुखार सर्वेस्वरा मुखार हाजीर जाले हाजीर जाले. प्रेज गॉड. तांचे मदलो तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो. सैतान आसलो. कितें जालें? एका दिसा कोण आयले? देवाचे पूत आयले खुंयसान आयले? स्वर्गार. स्वर्गारसान आयले. कित्याक आयले? संवसारान सिस्टर सारकें वाच तें. एका दिसा एका दिसा देवाचे पूत आयले देवाचे पूत आयले आणि सर्वेस्परा मुखार आणि सर्वेस्वरा मुखार हाजीर जाले. हाजीर जाले. तांचे मदलो तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो. सैतान आसलो. देवाचे पूत. फुडले वाचता मागीर कोण. आ सिस्टर वाच वाच. आणि सर्वेस्परान आणि सर्वेस्वरान सैतानाक विचारले आणि सैतानाक विचारलें, तूं खंय तावन आयलाय? तूं खंय नावलाय? ताणे जबाब दिलो ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारान हांव संवसारान हेवटेन तेवटेन येवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयला. बोवाडे मारून आयला. स्वर्गासान कोण आयले? देवदूत. देवदूत दूत दूत देवदूत. संवसारान सॉरी प्रेज गॉड. सॉरी स्वर्गासान देवदूत आयले आणि संवसारान सगलो फिरोन पाको कहो सैतानूय थिंगा हाजीर जालो. कितें? सारकें सांग न्हू. प्रेज गॉड. मातसो मायक दी सिस्टर. Say, Master Mike, volume. Thank you, Jesus. वॉल्यूम मातसो वाडय ब्रदर. तो वॉल्यूम. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise God. हिंगा न्हू जेन्ना हे म्हणटाय चोय देवाचे पूत आयले म्हूण. ओके. सो देव पयलीं सावन एंजलां बीन आपल्यागे पूत म्हणटालो. ओके. ते आहा खंय तरी. ओके. सो एंजल येयले आनी सैतानूय एक टायमार एंजल होय न्हू. हय. ओके. तेकाय परमिशन आहा ते स्पिरिच्युअल रॅल्मा वचपा न्हू. ओके. सो तोय तेंचे बराबर म्हणजे तो संवसारांसून येयलो आनी देवागे दूत खूंय आसताय देवागे प्रेजन्स खूंय स्वर्गार. सो तेंगे प्रेजन्सा मदें ते आसलो थिंगा देवा बरें हाजीर जाले. ओके. आनी तेंचे बराबर सैतान आपूण मिसळ जाता. आतां चोय थिंगा मागीर देव त्या पुतांको कितें विचारता? डायरेक्ट सैताना कडेन कन्वर्सेशन न्हू. पूत आपल्यागे म्हूण जाणटो ते हुंयसोन येयल्याय तेंय जाणटो. ओके. तो आनी होय हुंयसोन येयलो तो जाणटो पूण तो मुद्दम तेका विचारता. देव विचारता ते कडेन तूं हुंयसोन येयला न्हू. क्वेश्चन करता. हय. क्वेश्चन आहा न्ही. क्वेश्चन आहा न्हू. तूं हुंयसान आयला. तूं हुंयसोन येयला. तो सांगता न्ही मागीर. हय. तो सांगता पूण सगले संवसारान येवशिल्ल्यान हेवटेन तेवटेन हय. बोंडे मारून सगलें ताणें पळोवन आयला. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. जीसस. फुडें वच सिस्टर. ब्रदर. 6 and 7 वय वय वय. एका दिसा देवाचे पूत आयले देवाचे पूत आयले आणि सर्वेस्परा सर्वेस्वरा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो. आणि सर्वेस्वरान सैतानाक विचारले तूं खंय तावन आयलाय? तूं हुंयसान आयलाय? ताणें जबाब दिलो हांव संवसारान हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयला. ब्रदर सकल हाड आनी सकल हाड. 7 प्रेज गॉड. सो AMP घाल ब्रदर.
Praise the Lord. The Lord said to Satan, "From where have you come?" Then Satan answered to the Lord, "From roaming around on the earth and from walking around on it." Brother 6 words. Okay, praise God. Brother, much as Lord. Thank you, sister. Praise God. Oil. 6, Brother, brother. So. Now there was a day when the sons of God, Angels. see, what did he say? Angels. Atun AMP तुका सारखे मी होता. Sons of God, it is mentioned, brother. Angels. Julio, brother. It's in the bracket, angel. Yeah. So praise God. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Now there was a day when the sons of God, angels, came to present themselves before the Lord. Lord. कोण आयले? Anj आंज बोडवे सगळे ताचे देवा सांगाता मुखार. ताचे मुखार देवाच्या मुखार आयले and Satan adversary accuser कोण तो? Satan. Lucifer. Lucifer. 14 कितें जालो? Also came along with them. Much aware, brother. Also came among them. The Lord said to Satan, "From where have you come?" From. ताका तो प्रश्न विचारता. बाकी कित्याक कोणाक विचारना कित्याक? बाकी कोणाक प्रश्न विचारना तो. तुम्ही खुंयसान आयले केने? ताका खबर आसा न्ही हे म्हजे दूत. आंज बोडवे स्वर्गदूत. हेका हांवें धाडून ताका सगळे थिंगासर म्हजे सांगाता ते जियेतात. पूण हो एक दुसरो मनीस तोय आसलो थिंगा. पूण तुका खुंयसान परमिशन मेळलें? तो ताका विचारता, तुका खुंयसान आयलाय? तुका कोणें हिंगा आपयलो? तो म्हणटा आपूण सगळे संवसाराका बोहाडे मार. भोंवडे मारून आयलो. कित्याक गेलो तो भोंवडे मारपाक? तो एकटोच गेलो. बाकीचे कित्याक वचोंक ना. ते डायरेक्ट आयले. ताका आपुणे आयले थिंगासर आयले. पूण हे कितें जालें? हो एकटो सगळे भोंवण हो खंय भोंवता? पळोवपाक न्ही सगळें करपाक. हय सगळे ताका देखून त्याच भाशेन आमचेच जे कितें आमी जेन्ना आमी देवाचे हितून रिगोवन रावता देवाचे आमी केन्ना कितें आमी देवाक उतर आयकोंक सोदता जावं आमी देवाचें उतर रितीराक वचोन कितें आमकां भासावण्यो कितें आमी घेवन चलोंक सोदता त्या मुखार तोय कितें आसता. आतां हिंगासर तो येना जायते कडेन आहा न्ही. आमच्या मनार येना विचार जाता. म्हाकाय खूब फावटी जातालें जेन्ना हांव हिंगासर रितीराक वेतालो की देवाचें उतर आयकोंक येतालो जावं आमी कितें केन्नाय देवाचें उतर देखून परगटूंक येता तेन्ना म्हाका घालतालो खुंयसान ना खुंयसान कोणाचे कितें फोन येताले कितें हें येतालें खुंयसान. मागीर कितें जातालें म्हजें हिंगासर देखून आसलें देखून म्हजें ध्यान मन खंय वेतालें ठटाक करून. तो फकत फिरतेर आसता कितें करपाक आमकां खुंयसान ताळणेन घालपाक आमकां खुंयसान पाड करपाक खुंयसान विबाड करपाक आमच्या संवसाराचो आमच्या एकवटाचो खंय तो एकवटांसान आमकां नाश करून सेपरेट करून तो सगळ्या आख्या संवसाराक भोंवन तो पळयता. ताका परमिशन मेवता काय कोण ताका हें कोत्ता? हिंगासर ताका तो म्हणटा तूं खुंयसान आयलाय. बाकी तांकां विचारूंक ना न्ही. तूं खुंयसान आयलाय. तेकाच तो प्रश्न स्पेशल विचारता कित्याक ताका खबर आसा हो एकलोच नाकारलेलो हो म्हजे मदें हें म्हजें आंच आनी हो हेचे मदें खूब डिफरन्स आहा खूब फरक आहा हांकां आनी हो म्हजे मदें हाका हें आपोवंक ना आनी हाका हें म्हाका हो नाका. हो कित्याक लागून येता कितें करपाक येता ते थिंगा भोंवता न्ही ताका सगळें. तेच भाशेन तो सैतान आयज काल संवसारान आख्या संवसाराचेर सगळें कब्जो करून घेवन बसोंक ना. आमकां ट्रायल्स येता ट्रिब्युलेशन्स येता सगळें येता. आतां जोबाक पळय तो देवाचो मनीस तो भिरांतीन जियेता. आतां कसलेंच हाचेर चिंतिना. येवशिल्ल्यानूय पळयला तेवशिल्ल्यानूय पळयलें कितें दिसता जाल्यार कितें करता दिमी घालता यज्ञ करता मागणें करता आनी बोगसवणें मागता. तांचे पासत तांचे फामिली पासत तांच्या भुरग्यां पासत कित्याक तांची फामिली ताची सोसत सगळीं एकवटान आनी बरेपणान जिवपाक लागून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमकां हिंगा ही समजमण कितें दिता पळयतात मग आमी ते खालतीकायेन चलता काय? आमकांय आसात जाय ते ना आमकांय आंजबडवे आसात दिलेले आहा देवान. वायटूय आत्मे आहात मेडो सैतानाचे हे आहात सगळे. पयलो आमकां आमी कोणाक कितें करता आमचे विचार खुंयसान येतात मनानसान विचार आयले की कितें जाता आमकां कितें आमी आयकलें
जाल्यार आमी तें आयकता आनी आमी कितें करता ताचेर नियाळ कोत्ता आनी ताका आमी आनीक 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 ताचेर आमी ध्यान आनी मन मागणें कोत्ता जाल्यार मागणें एके सायडीनसान जावन सेपरेट जाता आनी आमी त्या मेडेदुता भाशेन ते आयलेले ते येता आनी आमकां कितें कोत्ता एके सायडीन व्हरोन आमी ते सगळे विचार कोत्ता हें कोत्ता तें चिंतता हिंगासोर जाता थिंगासोर जाता हें जाता तें जाता तें जाता तें जाता मागीर आमच्या तोंडांतल्यान उतरां वाडत वेतात बंद जाता आमकां कित्याक आमी पयलो कोणाक कोणाक भिरांतीन जियेता खंयची भिरांत घेता देवा कडच्यान आमी पयस जाल्या आनी कोणाक आमी मागीर आमचेर कोण ताबो घेता सैतान तो घेता न्ही आमी जर ती भिरांत धरलेली ना कितेंय आसूं फाटल्या दिसांनी हांवें शेअर केल्लें न्ही कितेंय आसूं देवाची कृपे उद्देशी ताणेन आमकां ते सुरक्षा आख्खें प्रोटेक्शन घालून आमचेर सगळें दवरलेलें आहा विवाडूंक कोण येता सैतान येता त्याच भशेन जोण एकलो कोणा ना कोण्या उद्देशी आयज आमकां आमचें जें कितें आमी आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी पळयता आमचें कितें काम थाऱ्यार पडोना कितें आमचें हें जायना कितें नाका जाल्लेलें सगलो तो हाडटा हाडटा आनी दाखयता मागीर म्हणटा आमी ब्रदर सिस्टर पास्टर पाद्रीक विचारता हांकां विचारता बाबा कित्याक लागून हें म्हजें जायना कितें हांवें कितें केलां हांव बरें आहा हांव देवाचें उतर आयकता सगलें जाता पूण खंयसान मोदें आडकोड येता जेन्ना आमी तें दिसता आनी आमच्या तोंडांसान आमी विचारांनी आमच्या कोंड्यांसान आमी तोंडान उलयता अशें अशें जालें तो हें कोत्ता तें कोत्ता मागीर थिंगासोर कितें जाता बरें जावचे बदलेक तें सांबाळून जेजूच्या हातून येवचे बदलेक जें कितें आमकां पयसणें दिलेलें आहा बरेपणान आमकां चलच्याक तातूंत भितर रिकपाक तें आमी कितें करता भायर येता मातशें थोडें तरी जाता कितलें आमी इतलीं वर्सां जालीं कितलीं जालीं कितें जालीं परतून आमकां हें जाता तें जाता मागीर आमच्या मनान पयले विचार येतात न्ही आनी मागीर कितें जाता मनानसान येवन आमच्या मागीर तोंडांसान भायर सरता थिंगासर आमकां मागीर कितें जाता सगलें तें जोबान कितें केलें रिस्पेक्ट कोणाक दिलो पयलो मान देवाक मान दिलो आनी ताका कितें दिसतालें तो कितें चिंतालो तो कितें ताच्या मुखार दिसतालें ताचे भुरगीं हें कोत्ताले ताचे ती चेडवां हें कोत्ताले हें जातालें तो हें जातालें तें दिसतालो ताका कितें कोत्तालो तो पयस दितालो ना ताचेर चितूरूच दिनासलो तो ते विचारूच ताच्या मनान हाडूंक दिनासलो आपणाक कोणाचेर तो सारको रावलेलो पातयेवन ती भिरांत जेन्ना आमच्या भितर आसता देवाची भिरांत म्हणजे कितें आमकां देव भेकणयता ना आमचें सैम जें आमकां आदलें आदां उद्देशी आयलेले त्या सैमा उद्देशी आमकां कितें येता भिरांत येता तें सैम जेन्ना नाश जावन आमच्या मुळा सकट तें गेलां तरी आसतना आमचें कितें कोत्ता हो सैतान आमकां तें उगडासाक हाडटा उगडासाक खंय हाडटा मनान हाडटा आनी जेन्ना आमी मनान सांगतें ताचें नियाळ करून 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 ऑटोमॅटिकली आमच्या तोंडांसान भायर सरता आनी आमी मागीर म्हणटा हें अशें जालें तशें जालें थिंगा ब्लेसींग आसता थंय सैतान येता आनी टाटायस करून तुका टाप करून तें नाका जाल्लें घालता आनी आनीक वाडत वेता आनी मागीर तें वाड जाता थिंगासर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्योच आमच्यो ताळण्यो परिक्षा आमच्या जिवितांत आमकां मुखार मांडून दवरलेल्यो आसा जशें जॉब भिरांतीन जियेतालो आमी कितलीं भिरांतीन जियेता कोणाचे भिरांतीन जियेता कसली भिरांत घेता आमी कोणाचेर नियाळ कोत्ता कितें कोत्ता आमच्या तोंडांसान कितें भायर सरता तें आमी पयले विचार करूंक जाय देखून हें जें पुस्तक जोबाचें आसा तुमी तुमच्या मुखार दवरात विचार करात तो ल्हानपणासान म्हाका दिसता 100% तो त्या ल्हानपणासान जेन्ना ताका सजमण मेवली ताका मेवली तो त्या दिगासान तो वाडोवन वाडोवन आतां ताची भुरगीं केदी व्हडलीं आसतलीं एक 20-25 वर्सां ती 25 वर्सांची धरया आनी तो कितले पिराय ताची एक पिराय जावंक शकता ताची न्ही व्हड पिराय पूण ते पिरायेर देखून कितेंय आसलें जाल्यार कितें केलें ताणें भिरांत घेवन देवाचेर कितेंय आसूं इतलीं वर्सां आनी आमच्या मायपायन आमकां कितें शिकयलां कोणाची भिरांत देखून आमकां चड गरज ल्हानपणासान धाकटेपणासान आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरांत देवाची ओळख जेजूची ओळख त्या पवित्रात्म्या उद्देशी आमकां तें मेळलेलें फुकट देणें त्या खुर्सार कितें केलेलें कोर्स इल्लें इल्लें करून आमच्या भुरग्यांक
तांकां ते शिकोवपाचें. इल्लें इल्लें 1-2 बिये घालात तांच्या जिवितांत. तांकां आशिर्वादीत करात, तांकां बरें शिकात. जशीं 10 वर्सां येता तुमी बसात. पयलीं आमकां गरज आमी थिंगा बसोन देवाची बिरांत जिवोवपाक आमी पयलीं देवाक मानेवलेली जावंक जाय. जोबा भाशेन आमी वागता, आमी दिसता ताचें नियाळ कोत्ता. मोगाच्यानी तुमीच विचार करात. तुमच्या मुखार कितल्यो आडमेळ्यो प्रश्न, ताळण्यो येतात, परिक्षा येतात. कित्याक लागून येतात? हे जो जोबाचे कडेन अशें आसलें ताका नासलें, ती आमच्या जिवितांत घडटा न्ही. सेम स्टोरी आमी देवाच्या उतरान आहा, आमच्या फॅमिली आहा. तरी आसतना आमी हिंगा देवाचें उतर आयकता, आमी देवाक भियेता, देवाची बिरांत धरून चलता, ताका रिगून रावता, ताचेर आमी पाती येता, भावार्थान ताका आमी मानून आनी स्विकारून आमचो भावार्थ ताचो भावार्थ घेवन चलता. जाल्यार आमी दिसता ताचेर प्रश्न, हो कितें कोत्ता, तो कितें कोत्ता, तो कितें कोत्ता, तो कितें कोत्ता, ताणें हें केलें तें केलें, परतून आमकां कित्याक येता? म्हजी कामां हें जायनात, म्हजी सुवातीरो हे हाडलेली आहा, हो ताणें नाडयल्लो आहा, तो नाडयल्लें आहा, हें नाडयल्लें आहा. हें कितलीं वर्सां आमी उलोवन कितलें केल्लेलें आहा. व्हडलें झाड बांदून दवरलेलें आहा, व्हडलें बिल्डींग बांदलेलें आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सजमोले. प्रेज गॉड. सो आमी मुखार या. जेम्स 1, 2 and 3. जेम्स घे. आतां ह्यो ताळण्यो आतां स्टार्ट. वयवो ना. जोबाक ह्यो स्टार्ट जाल्या सगलें. जेम्स 1. जेम्स 1, 2 and 3. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sister what? म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या भावा भयणीनो, आतां आमकां प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर एक मिनिट प्लीज. सॉरी. आतां पळय, आमकां जसलो टायम आतां सांगला न्ही, आमी देवाक भियोन रावता, चिकटून रावलेले आहा, ताका आमी भितर रिगोन रावलेले आहा. ना कशें ना. आनी आमकां कितें जाता आतां? जोब कितें आसलो? सगलो संपूर्ण ताणें आपलो कितें केलेलो? बर्निंग सॅक्रिफायस. सगलें ताणें सॅक्रिफायस कशें कितें कोत्तालें? ऑफरींग दितालो आपली. आख्खें तें सगलें समर्पण कोणाक केलेलें? देवाक केलेलें. ताका दिसतालें न्ही ताचे भुरगीं अशीं वागतात, ताचेर कितलें कितें नाका जालेलें हें घालें, ताणें सैतानान ताका हें करपाक ट्राय केली, ताका हें केलो, सगलें केलें. ताचें सगलें आसलेलें नासलेलें फुडें ताणें सगलें नाश करून उडयलें ताचें. वय ना. फुडल्या हातून स्क्रिप्चरान सगलें बरयलें हें आहा न्ही. ताका सगलें भिरांती उद्देशी. केन्ना तो नाश जालो ताचो? ताका जेन्ना भिरांत आयली, भिरांत घेतली आनी भिरांतीन जिवन जें कितें तें देवाचेर ताचो फोकस आसलो, तो भिरांत तें सोडून भिरांतीन जिवन ताचे उद्देशी ताका कितें जालें? कितें जालें? वायट. ताका सगलें नाका जालेलें ताचेर ताका एटॅक केलो न्ही ताका. आनी थिंगासान तो पडलो. तेच भाशेन आयज आमी ही स्क्रिप्चर घेता आनी चलता फुडें उलयता, पूण आमी ताचेर नियाळ कोत्ता काय? कितले आमी रावता? कितलो प्रश्न येता, कितल्यो आडमेळ येता, कितले त्रास येता, कितले सोंसणीकायेन आमी जियेता. जोब कितलींच वर्सां जियेलो न्ही, जायतीं वर्सां. ताची भुरगीं येदी व्हडलीं जालीं तरी आसा ताचे पयलीं सावन ताका आसलें. कसलें समर्पण? देवाक ताणें अर्पण केलेलें, देवाक भिरांतीन जियेतालो. आनी मागीर ताचे उपरांत जशीं ताची भुरगीं वाडोंक लागलीं, सगलें ताचें हें जावंक लागलें, कितें सगलें हें जालें, ताका सगलें ताणें भिरांती उद्देशी सगलें ताचो इल्लो करून जशें आमचे भितर तशेंच वाडटात न्ही, ती भिरांत वाडोना. दरेकले भितर वाडटा न्ही. देवाचें उतर आमी सगलें उलयता, आतां उलयता, सगलें कोत्ता, हें कोत्ता, प्रेज एंड वर्शीप हिंगासर आर्गां दिता, सगलें आयकता, घरा येता, मागीर पोता कांय दीस जातात, खुंयसान ताळणें येता, कितें तरी प्रश्न येता, कसलें तरी कितें आडमेळें येता, कितें तरी परिक्षा आमच्या मुखार उबी रावता, कसलें दुयेंस कितें तरी आसता. हे ताळमेळ, ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन स्टार्ट जाता. जायना आमच्या जिवितांत? जाता न्ही. वय जाता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाता. पूण ताच्या मुखार आमी कशीं वेतेल्यो? ताका मुखार आमी घेवन बसतेले की ताच्या मुखार ताचे वयर आमकां जो अधिकार दिला तो
कसो आमी ताका नाश कोत्तेले ताचेर आमी कशें जैतिवंत जाल्या तें आमी ताका जैतिवंत जावन तें घेवन आमी कशें चलतले आमी हारलेलीं मनशां ना आमी जैतिवंत हारला कोण सैतान तो फुटकिरो ताचे भितर कसलीच पदवी ना जेजून आमकां कितें केलां ब्लेस केलां आशिर्वादीत केल्यात एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ माय लायफ and to be a blessing in other people's life, to bring God kind of result. First of all, म्हजे भितरूच जो देवाचें स्वयं ना तेंच बरेपण सगळें ना जाल्यार हांव खंय आहा भितर आहा हांव भायर आहा भायर आहा कित्याक हांव भायर सरलो देवाचें उतर ना पूण खंयसान तें आमकां कशें कितें जालें आमकां भिरांत आयली न्ही भिरांत आमकां कोत्ता न्ही देवाचें उतर आमचे कडेन जायतें आसता जायना आमकां म्हाका जातालें म्हजे जेन्ना कितले फावटी म्हज्या घरांतसान कितें म्हाका केन्ना फोन आयलो सगळें आहा परफेक्ट आहा देवाचें उतर आहा ना आमी प्रीच कोत्ता कितें कोत्ता आमकां आयकोना फुडें कितें जाता ठका 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 भिरांत जाता येता मातशी पूण ते भिरांतीक तुजेर कब्जो करपाक तुका तुजेर संपूर्ण ताबो घेवपाक तूं अधिकार दिताय वा तूं ताचेर अधिकार घेवन तूं जैतिवंत जालाय ताका तूं हारयताय आनी ताका धांवडून घालताय की तूं ताच्या कब्ज्यान गोमट्याक दायें घालेले सारकें तो तुका ओडून वता तो बोरो कहो तुका घुडयता आनी डर करून खंयसर वेता मागीर तुका म्हाका आमकांच खबर नासता घू करून पयल्यात न्ही तुमी भोंवरे भोंवरे टॉप आमी ल्हानपणाचेर आतां म्हाका दिसना आमच्या खंयच्याच भुरग्याच्या हातान हांवें पळोवंक ना पयलें आतां टॉप टॉप हय प्रेज गॉड तोच तो बोडो कहो न्ही आमचे गोमटेक धरता आनी सैतान कितें करता गुडायता धरून प्रेशराचेर कोणेन अधिकार दिला गुडयपाक भिरांती उद्देश भिरांत जेन्ना येता तेन्ना ती हें जाता म्हाकाय तशेंच जालें फाटल्या दिसांनी जालें फाटी खूब तेंप जालो आतां वर्स 2 वर्सां जालीं तेन्ना जेन्ना कितें म्हज्या आवयचें जावं कोणाच्या भयणीचें कितें जातालें तेन्ना कितें जालें हांव भिरांतीन जियेतालो खाटा 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 भितर सावन सगळें जातालें इतलें देवाचें उतर आनी जावचें ना दर एकल्याक जाता भिरांत खिसान येता सैतान दिता हय दिता पळय कोणा उद्देशी तुका तो टॉर्चर कोत्ता तूं देवाचें उतर एकलें कोत्ताय पळोवया तुका आतां ठाक करून घालता कितले फावटी जाला म्हाका ना अशें ना पूण म्हजी बायल म्हजी भयण म्हजे सांगाता रावन म्हाका जातालें बरो गोद नवस जातालो हांव कितें करूं काय ना काय डा 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 करून जातालें कितले फावटी ती सांगताली स्थिर राव तुजे भितर कोण आहा देवाचें उतर तूं परगटयताय तुका हें कोत्ताय तूंच कोणाक हें थारो दिताय भिरांतीक की तूं जैतिवंत तूं बोलीस सगळें म्हजे भितर कितें आहा देवपसाण आहा जेजू गॉड कायंड ऑफ नेचर ताचो नेचर म्हजे भितर आसा जाल्यार तूं कित्याक भियेताय तो खूद म्हजे भितर वस्ती करून आहा घर करून रावलेलो आहा पळयतात म्या उद्देशी ताकाच सांग ताचे कडेन उलय जिबेचे देणें वापर म्हूण उलयत राव मागीर जशें प्रेज एंड वर्शीप जिबेचे दाणे स्टेट हें करून स्टेबल आमकां अधिकार आहा सैतानाक ना फटींग ना तेका ना तो हारलेलो मनीसूय न्हू तो ताचे भितर कांयच ना तो एक तें बडी हें कहें ती दोरी कही ती ही हालता आनी पडटा पळय थंय ताका कांय बळ ना एक दोरी पयल्या न्ही दोरयेक कितें वालोर आहा ताका सकयल सावन उजो लाय फिर कर पेट्टा आनी टामकर पडटलो तो ते भाशेन तो हें केलेलें आहा ताका जेजून ताका शेंपडेक सावन उजो लावन ताका आख्खो ताका लासयल्लो आहा त्या खुर्सार आनी तो लासयर आमकां लासयता येता न्ही नाका जाल्ली फोट घेता आनी इल्लें हें दाखयता पळय तुजो हो अमको तुका हें केलेलें आहा तुका तो अमकें हें कोत्ता पळय तुजें हें करून मागीर आमी ताचेर नियाल करून वय बाबा हें करून मागीर आमी ताचेर कितें जाता सकयल पडटा ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन्स डे एंड नायट सदां दीस रात उठ्ठा बसता आमकां तायण्यो येतल्योच सिस्टर वाचते जेम्स 1:1-2 म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या भाव भयणांनो आतां पळयात जेजू आमकां कितें सांगता हिंगासर जेन्ना आमकां ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन येता आमी कितें केलें जेन्ना म्हाका तायण्यो आयलेल्यो तेन्ना आमी कितें केलें येता भिरांत ना न्ही पूण देवाचें उतर कितें सांगता त्या टायमार फुडें आयकोया प्रेज गॉड तुमचेर जेंचो वार कोश दोग देतात तेन्ना कितें येता तेन्ना कोश दोग देतात तेन्ना कोश दोग येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा प्रेज द लॉर्ड
आतां तुमी म्हणटल्यात आतां हिंगासर आमकां भासावणी सांगता, अरे ब्रदर आमकां इतल्यो ताळण्यो आसात, आमकां इतल्यो प्रश्न आहा, आमकां इतले परीक्षा आहा, आमच्या घरान इतले कोण सीक आहा, दुयेंस आहा, तो आयकना, तो हें कोत्ता तें कोत्ता, आनी हें भासावणी आमकां सांगता कितें करात, कितें करात. भासावणी कितें सांगता, दोग येतेले, दुमाडे येतेले, कितें येतेले, सोगले येतेले, खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. खुशाल जावंक असल्या हातून परिस्थितीन कोणाचेर तुमी विचार करात, कोण देवाच्या उतरान ना, आनी ताका सांगले ना रे हें हा हें जातलें. इवन देखून देवाच्या उतरान देखून आसोन जशी म्हाका भिरांत आयली तशी तुमकां येवची ना, हेराक जायना, जाता आसा येता ना न्ही. स्वते हांव म्हणिना तुमी सगलीं अस्कोत जावं तुमी अशी हें करून ना, येता. जेन्ना आमी आमच्या मोगाचो सगलो इतलो मोगाचो मनीस जाप करून कितें आयलें जाल्यार कितें जाता, आमकां भिरांत येना, येताच, येतलीच. कित्याक तें आमचे कोणाच्या उद्देशी कोण आमकां दाखयता, आमच्या मोगाच्या उद्देशी. आनी तो मोगाचो जाप करून कितें जालें दाखोवन फुडले विचार येतात न्ही. आमकां तोंडांतल्यान आमचें कितें बरें उतर जावं कितें हें जाता, रिजॉयस करपाक, आर्गां दिवपाक, कितें करपाक उलोवंक जायना. म्हाका जालें तेन्ना फाटले 2-1.5 वर्स फाटीं हें आयकना फुडें खाटा सारकें नर्वसपणां जावन मागीर स्थिर जालो. देखून आमकां चड गरज जेन्ना आमी कितें ताणेन येता, कितें येता, आमकां आडमेडे येता जाल्यार तुमी कोणा कडेन वेतात, कोणा कडेन वेतात, जे संवसारी मनीस आहा तेचे कडेन. कितले जायना, सगळे उलयतात, अरे कितें सांगू तुका, हे डॉक्टरा कडेन गेलो, थिंगा गेल्लो, हिंगा गेल्लो, हें केलें तें केलें ता केलें, म्हाका हें करून सांगलें, आवय आतां तकली मोठ फोडटा, कितें करूं. त्याच भाशेन तुमकां देवाचें उतर, तुमकां आमचे सगळे मिनिस्ट्रीचो नंबर आसा, आमचे वॉरियर्स आसा, कोण कोण आमची टीम मेंबर आहात, बाकीचे देवाच्या उतरान वाडलेलीं मनशां आहात, तांकां कॉन्टेक्ट करा, तांचे कडेन घेया. आमी पडटा सकयल वयर अशें न्ही की आमी न्ही की आमी म्हज्या बोर्डान हांव हें वयर ना जावं शकना. आमकां एकामेकाची गरज आसा हो ना. हें न्ही की आमी हिंगासान वेतेल्या, फाल्यां आमी घरा गेल्या, जुलियो घरा गेलो, आमी गेलो, ब्रदर जाले, सगळे गेले, ब्रदर जुलियो जालो, बाय बाय टाटा ना. ताचोय नंबर आहा ऑनलायनाचेर, सगळ्यांचो नंबर आहा, घेया. कोणाक केन्ना तुमकां आडमेडे येता येतेलेच, पूण हे संवसारी मनशा कडेन वचनाका, संवसाराच्या मनशा कडेन वचत, संवसारी मनशा कडेन उलयशात. कोण देवाच्या उतरान ना, संवसारी मनीस म्हणजे देवाच्या उतरान नासलेल्या मनशा कडेन. तो तुका कितें घोटाय दितलो वा तुका तोडून उडयतलो. हें कित्याक हें संवसाराची ही रीत आनी रिवाज, रिती रीत प्रमाणे ते चलतात, कित्याक तांकां खबर नासत कितें पळय तें. आनी त्या उद्देशी आमी जेन्ना कोणूय ताचे कडेन बचाबाच करता, मागीर तो आनी काणयो आनी स्टोरी घडोवन आमी वयर बरें सोदच्या बदलेक आमी कितें खंय पडटा. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमकां दुमाळो येतलो, तुमकां प्रश्न येतले, कितें येतले. जसो जोब कितें करतालो, रिजॉयस कोणा कडेन आसलें ताचें, देवा कडेन. ती आमची सैम आमी आतांच्या खिणाक ह्या वेळार आनी हेच्या उपरांत आमच्या जिवितांत जशें आमकां येता, आमी कोत्ता, आमी देवाचेर चिकटून रावता, आनी आमी जोब सारको कितें आहा तें आमकां आतां समज आसा. तो केन्नासान आमकां खबर ना, पूण ताका अशी ताची एज वाडोवन देखून आतां आमकांय तेंच आहा. आमी म्हणटा आमकां कोणाचो आदार ना, आमकां हें ना, आमचे कडेन तें मेळना, आमकां हो पळयना, हें ना. अरे तें आसूं, सोडून दियात. ताचेरूच आमकां कित्याक पोतून उलयपाचें, बक्षणे दियात, सोडात. देवाच्या हातान सगळें आहा, ताणेन कितें दिलेलें आहा, ताचे उद्देश आमकां मेळलेलें आहा, तें घेयात आनी ताका भिरांतीन ताचें जियात आनी ताकाच चिकटून रावात. आनी पळयात आमच्या जिवितांत जें आमी कितें आमी उलयता, आमी हिंगासर देवाचें उतर आयकता, तें आमी स्विकारता, घेता, आनी तें घरा वचून आमच्या कोंड्यांनी तें काम करिना जाल्यार तुमी स्वताच पळयात, जावचें ना, जातलेंच, जावंकूच जाय. आतां कितल्याच्या जिवितांत आमी हिंगा बसल्यां ती सगळीं तुटोन मोडोन पडोन वयर आमकां कशी जोबा भाशेन आमी सारकी देवाच्या उतरान आतां आमी रिगून आसा, वय ना. कितले प्रश्न आहले, कित्याक तुमी हिंगा येतात म्हाका सांगात. आमची जायतीं भाव भयणां आसतालीं आसा हिंगासर आजून देखून. हांव तुका 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 म्हणिना, जायतीं जाणां सगळीं मोस्ट कितें आहा फॅमिली भितर बरेपणां सगळें आसा. एक आमचो भाव आसा, ताच्या भावान म्हाका राती आमी दोगूय भाव उलयताले. आमी ब्रदर जें नांव कितें, विक्टर प्रेज गॉड, सॉरी ब्रदर, सॉरी विक्टर. राती हांव आनी भाव उलयताले, आमी सांगतालो ब्रदर आपली गोवायकी सांगतालो.
तांचे म्हणटात जाणटेपणार सावन जसो जोब देवाचे बिरांतीन जियेता, तांचे फॅमिलीन जे ल्हानपणा सावन तांच्यांनी सगळे जे तांचे माय पाय, तांचे पांयचे पाय, तांची भुरगीं, तांची भाव भयणां, तांची भुरगीं, तांची नातरां, तांची पोंटुरां, तांचे ओनी सिस्टर इन लॉ, तांची सगळीं आख्खी फॅमिली, पळय न्ही ब्रदर, सगळीं आजून पासून घरान कितें आसता जाल्यार ते म्हणटा सगळे कसलेंच आमकां हें कोणाक सैतानाचें आमकां तें हें नाका, राज नाका. आमकां देवाचें राज मेवलां, सासणाचें सासना, आमचे पिणकेचे पिणके उद्देशी तें आमी वगडोवपाचें ना. देखून आयज तांचे जे सगळे तो म्हाका राती शेअर कोत्तालो हिंगासर, बरो कोत 1 वर वाना ना ब्रदर, 1 वर आमी उलयताले, तूं म्हाका शेअर कोत्ताले तुजी टेस्टमनी, आमच्या जिवितांत कशें आमची भुरग्यांची भुरगीं वाडलीं, तांची काजार जालीं, पोंटुरा भुरगीं जालीं, नातरां जालीं, पोंटुरा सगळीं तांच्यांनी तांच्या जिवितांत तांच्या पयल्या तांच्या मायपायनी, आनी ते अनुभवतात तांच्या भुरग्याच्या जिवितांत. हां प्रेज गॉड. कितें जालें? सो तो म्हाका शेअर कोत्तालो ब्रदर, म्हाका राती इतलो म्हाका हांव फर्स्ट म्हणटा इतल्या म्हज्या लायफान फर्स्ट फॅमिली हांव नको आनीक आसा जाल्यार देवाच्या कृपेन आसूं शकता, पूण हो देवाच्या पयत वतम्या दिशी ताच्या तोंडानसान तो म्हाका सांगूंक लागलो. आनी हांव इतलो देव ताकाय सांगतालो कितले आमी हे संवसारान आहात, पूण देवान तुकाचे स्वर्गीच्या बापान आदी फुडेंच तो आशिर्वाद जसो जोब भियोन देवाची भिरांत घेवन ते भिरांतीन ते चलोन आयज देखून आनी आतां फुडें पिळगी कितली ताची पिळगी खूंय आहा ती भायर सगल्याक वयना ब्रदर. आजून कोणाचेच कसलें वायट व्यसन वयना सिस्टर, सगळीं वायट व्यसन सगळें कितें कांयच तांच्या जिवितांत, तांचे भुरगीं, तांच्या भुरग्याची भुरगीं, तांची सगळी पिणकी कोण आहा तितली आयज ते देवाचे भिरांतीन जेन्ना तांच्यांनी ती भिरांत घेवन देवाक चिकटून रावली आनी निश्चय केलो की कितेंय आसूं आमचो देव आनी आमचो ताचो समोन आमी केन्नाच तोडचे ना, आनी आमी ताका भियोन ताचे भिरांती उद्देशी सोसनाच्या सासना आमची पिणकी, आमी तशी आमची पिणकी पिणकेचे पिणकी जेजूचो भियोन ताचे भिरांती उद्देशी जियेतले. कोणाची भिरांती उद्देशी जेजूच्या मोगाची ती भिरांत आमकां ताणें कितें केलां, त्या खुर्सार ताणें कितें तांचे पासत केलां, ती तांचें जिवन आयज ते जिवीत कशें जियेतात खुशाल बरीत. सगळे स्वर्गीचे देणे तांच्या जिवितांत ते अनुभवतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका शेअर कोत्तालो तो राती ब्रदर कांय ना न्ही प्रॉब्लम. प्रेज गॉड. इतलें म्हाका भोवलें, इतलें म्हाका पयत वतम्या उद्देशी जालें, आरे वा प्रेज गॉड. आमची जर पयलींची पिणकी आमचे जर पांय माय तशें जर अशें करून आसले जाल्यार आयज आमी तुटोन मोडून पडटलीं आसलीं. आमचेय भुरग्यांची भुरगीं, आमची कोण सगळीं भाव भयणां, ताची भुरगीं, ताची नातरां, पोंटुरां तेंच चलतलें आसलें जशें ब्रदर विक्टराच्या सगळ्या आख्ख्या पिणकेच्या पिणकेन चलत आयलां. पार्टीक आसूं तो म्हणटालो आमच्या घरान पार्टी आसूं कितेंय आसूं, सैतानाक आमच्या घरान एंट्री ना. सैतान म्हणजे कोण? नाका नाका जालेलें हें करून कोण येतले सगळे देवाच्या कृपे उद्देशी कोण येवं नाका न्ही, तुमी यात. आनी आमची तो म्हणटा आमचें जें कितें आमी कोणाक आपयता कितें कोत्ता, आमचे सोयऱ्यां येतात, आमचे मोगाची येतात, आमचे शेजारी येतात, केन्ना येतात पळयता म्हणटा आमच्या घरान सगळीं तांचे दोळ्या मुखार शेजारी तांकां दिसता न्ही ही फॅमिली कशी आनी बाकीचे संवसारांत कशें चलता. वयना ब्रदर. प्रेज गॉड. ते खंयसान आयले, केन्ना सान मेवले, कशें मेवले हें आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक तांच्यांनी पिणकीन देवाची भिरांत जसो जोब कोणाक चिकटून रावलो. आमी आनी तुमी आमी ह्या संवसारांत ही आमी भाव भयणां मोगाच्या न्हू. तुमी विचार करात आमी कितले जाण आमकां ल्हानपणां ल्हान पिणकेसान कितें कितें शिकोवन कितें करून आयलेले आहा. जायते कोडे वयशे जाल्या काजारां, सॉरी जायते कोडे वयशे जाल्या पार्ट्यो, फेस्त जालें आनी कसलें जालें, बर्थडे फंक्शन जालें, हें करून बर्थडे काबारूच जावंक हिंगा. कोनशाक वचोन थिंगा कोनशाक थिंगा आसता न्ही, बर्थडे काबारूच जावंक ना, स्टार्टूय जावंक ना. कोनशाक वचोन थिंगासर डावा 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 आवाज थिंगासर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कित्याक आमी खूद
गोवायकी जावंक जाता ब्रदर विक्टर ताची फॅमिली कित्याक म्हाका व्हडवी गायन ताची गोवायकी खूंय आतां म्हाका शेअर करूंक परमिशन आहा न्ही ब्रदर प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस ही आमकां सोजमोण आनी ते सगळें ताका म्हणटात ब्लेस टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन्स म्हणटा पळय तांच्या आशिर्वादान चलतात ते तांच्या जिवितांत सगळें देवाचें सैम आहा देवाचें बरेपण आसा हाजीरपण आसा सगळें थिंगा आसतलें हो ना देव हाजीर सदांकाल आसता ते उबे देखून रावले भावार्थान थिंगा उबो रावलो आमचे कडेन घरान आमचे आहा देवा तूं आमचे सांगाता आसाय थिंगा आसूंकूच जाय तो हाजीर आसाच कित्याक ताचो भाव ताका खंयसान शिकयला पिणकेचे पिणके आदिसान आतां आमी वाडले आतां वाडटा आमी उदाहरण एग्जाम्पल ताका घेवंक जाय कित्याक ताणें केलां आमी ताची पिणकी कसलेच वायट व्यसनांक ना जायते तांचे आतां म्हाका सांगा तांचे भुरगीं शिकतात तांचे भुरग्यांची भुरगीं शिकतात हेर तांचे बाराबर तसले दुसरे मनीस ना हां आसतात कोण सिगरेट ओडटा कोण बियर पियेता कोण आनी वता तांचे सांगाता पूण तांकां तो जो दूस मेडो आत्मो आहा तो हांकां कित्याक हात लावंक शकना कित्याक तांकां तांचे पिणकेचे पिणकेक तांच्या भुरग्यांक तांच्या पंटुरांक तांच्या नातरांक सगल्यांक जी आतां व्हडलीं जाल्यात वय ना ब्रदर व्हडलीं एक 10-15 एक एटलिस्ट 13-14-15 इयर्स सगलीं आहा जी येतात सगलीं वेतात इस्कॉलाक वेतात कॉलेजीक वेतात कामाक वेतात जावं आनी खंय वेतात सगळे कडेन आहा पूण तांच्या कुशीक थिंगा सांगातात कोण ना जायते जाण आसतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण ते कितें कोत्तात रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज रिजॉयसिंग थ्रू आउट तांचे पिणकेचे हे स्वयं घेवन आयल्यान भिरांत इतकूच जेजूक भियोन ताका भियोन ताची जी खोशी आसा जेजू ती आमचे मदें म्हजे भितर खोशी करता तुका जाय ती हांव खोशी करतलो आनी ती खोशी घेवन आयज काल चलतात आनी तें सगळें ताचें देवाचें हाजीरपण देवाचें बरेपण देवाचो सगळो आशिर्वाद सगळी कृपेन जे आहा ढाल घालेली आहा प्रोटेक्शन घालेलें आहा ते प्रोटेक्शनान पळय कितलें स्ट्रॉंग आहा जेन्ना हांव प्रोटेक्शनान म्हजे फॅमिली घेवन हांव चलतां तेन्ना म्हजी पिणकीची पिणकी फॅमिली म्हजे फुडें कोण आसा म्हजे फुडें कोण चलता देव चलता न्ही जेजू चलता ताचे बरोबर म्हजी पिणकी चलतली समज म्हजे फुड्यान जर हांव जेजूक जर मुखार हांव चलोंक दिना नाका जाल्यार वायट हातून चलता जाल्यार म्हजे फुड्यान कोण चलतलो सैतान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी मागीर म्हजी पिणकी कोणा सांगात जे येतली वायट सांगतीन सैतान वय वायट सांगतीन नाका जालेले करून नाका जालेले उतरां नाका जालेले सगळे सैमाक ते ताचे सांगातात हात धरून चलतले आनी मागीर आमी म्हणटा आमची भुरगीं वायट रितीर चलतात आमीच पयले दाखोवन आयल्या आमीच पयले पडोन चडोन थिंगासरूच आहान रडोन घेवन केस घेवन आमच्या मोत्यार आमी चलता हे देवूळ इतली वर्सां हे वज्याचे बार आमी तो सायडीक काडपाक तयार ना कित्याक आमकां स्वताक खबर ना आमी खंय कितें करता आमी कितें जियेता सिस्टर वास फुडें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय कितें म्हणटा तो वाच सिस्टर वाच प्रेज द लॉर्ड हांव तुका पळयता तें तूं ताका प्रेज गॉड व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड गॉड हॅज ब्लेस यू ऑल प्रेज गॉड म्हज्या भावा भयणानो तुमचे जिनोस्वार कोष्टो येतात तेन्ना ताका लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा कित्याक म्हळ्यार असले भावार्थाचे परीक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसले पिडापिडेक मोदे तुमी ओदीक थीर आसतल्यात ओदीक थीर आसतल्यात आतां ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन वायट कसले आमचे परीक्षा आमकां कितें करपाक खंय ना खंय घालपाक कोण ना कोण कितें घालपाक येतलेच आमच्या मुखार उबे आसतले तेन्ना कितें करपाचें
कोणाचे आमी एग्जाम्पल घेवपाचे? जोबाचे. प्लस आमचो ब्रदर कोण? विक्टर. म्हणत तरी न्ही कित्याक भियेतात? ब्रदर तुवें तांकां नाका म्हणलें? तुजें नांव विक्टर न्ही ब्रदर? तांकां कितें परमिशन आहा हें करपाक? प्रेज गॉड. म्हाका सांगलां ताणें म्हजी ताची गोवायकी तूं खंय सांग म्हणून. आमकां गोवायकी सांगपाक गरज आहा. कित्याक हे गोवायकी उद्देशी कितल्या लोकांक आनी कितल्या पिणकेंक जे नाश जालेले तांकांय समज मेवतली आनी येतली पिढीक वाडटली पिढीक तांकांय गोवायकी बरी पडटली. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां आमची गोवायकी खूद जशी आतां ही फॅमिली व्हड एक गोवायकी देवाच्या राज्यांत दुसऱ्यांक. कित्याक ते कांय वायट ना, वायट उतरां ना, कसलें वायट हें ना, केन्नाच वायट सांगत ना. तो म्हणटा आपूण वायट देखून उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येना. कशी येतली? कितें करतात ते? सगळे देवाक चिकटून रावन कन्सिडर इट नथींग बट जॉय. ट्रायल्स येता, ट्रिब्युलेशन येता, ना येना तांकां येता पूण ते रडटात. ब्रदर विक्टर रडलोलो. कितें केलां? मागणें करात ताचे पासत तेचे ना. तांकां खबर आसा देवाचें उतरान तांचे भितर तें सैम घेवन देवाचें उतर घेवन देवाक चिकटून रावन त्या उतरा उद्देशी आनी ताका ताची भिरांत घेवन आमी जर ह्या वाटेर चलत जाल्यार आमी कितें जातलें? आमचो नाश वायट पिडेंत कितें तरी जातलें. ही आमकां देवाची भिरांत आसा न्ही. देवान आमकां शिकयल्या. कित्याक तें वायट हांव मोगीस हांवें तुजी सगळी भिरांत काडून ती भिरांती वचून तुका वचपाची गरज ना. तुका हांवें थिंगा वच म्हणोंक ना. म्हजी बरीच वायट आहा सगळी, म्हजो हात धरून चल आनी तुका भिरांत येता तो कितें येता जाल्यार तेन्ना तूं म्हाका उलय. येतली आमकां? विक्टर ब्रदर कितें चलता? कोणाचो हात धरून चल्ले तर सारकी आख्खी पिणकेची. देखून आयज तांचे भितर तांकां कसलें टेन्शन ना, कांय ना. भुरगीं गेलीं सगळीं देवाच्या हातान ताका हाजीरपणान सोडून गेले. देवाचें सगळें ताचेर प्रोटेक्शन घालेलें आहा. ते कितले वर्सान इतलें घोड मजबूत जालेलें आहा, इतलें दाट आहा, इतलें दाट जालेलें आहा, घोड जालेली आहा. ते कोण सयतान न्ही आनी कसलेंच कांय ताका तोडून देखून लागीं आनी भितर पावना. देखून आयज तांची ही गोवायकी जिवी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आयज तो सदां म्हाका तो सदां आपूण म्हणटा आमी केन्नाय सदां कितें आसलें आमी त्या मनशाक एक पावट त्या मनशा त्या मेड्या ओतम्याक जर आमच्या घरान थारो दिलो जाल्यार मागीर आमकां कितें जातलें? सगळें बरेपण आसलेलें कांयच उरचें ना. आमी जें तेणें सुरक्षा कवच तें सगळें प्रोटेक्शन घालेलें आहा तें मागीर कितें जाता? इतलें घोट आहा, ती वोनोड इतली स्ट्रॉंग जालेली आहा, ती कितलें कितेंय मार सैतान येता तकली मारता आनी वता. कित्याक ताका भितर अधिकारूच ना आनी ताका कसली पदवी ना. ताका पदवी हें ताका तांच्यांनी अधिकारूच पयलो दिवंक ना न्ही. ये म्हणून आमकां आपणाक एटॅक कर म्हूण ताका दिवंक ना. ताणेन ताचेर जुयेत व्हेला आनी ताका सांगला धांवडून घाला. ना म्हणजे ना, आमकां नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें जर आमी चलत, ही चल पिणकी घेवन चलत, हे आमचे हे घेवन चलत, आमची फुडली पिणकी बरे भशेन चलचें ना, तांकां बरेपण मेवचें ना. जशें ब्रदर विक्टरान सगळें तांचे फामिलीन तांचे पुर्वजांनी पयलींसान जें कितें बरें बी ओंपलां तें कसलीं फळां आतां? बरीं फळां. तोखता तसलीं फळां बरीं बरीं गोड गोड. कितें आमी केन्ना पळोवंक ना, आमी केन्ना विचार देखून करूंक ना आनी केन्ना आमच्या काळजान देखून रिगूंक ना. ताचे कित्येक बोड ते स्वर्गांत सान ताचे वयर पासून देवाचे कोडे सारकें ताणेन सर्गीच्या बापा कडेन आमचो देवाचो पूत बसला. थंय ताचे सगळी ताची फॅमिली एकवटान जी येता सगळीं थिसान ते बेसा तांचेर वचोन आयलेले आहा आनी इतलें तें प्रोटेक्शन घोट जालेलें आहा. तें प्रोटेक्शन कोणूच मोडूंक शकना. रायट ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सारकें. आनी आमी मातशी तायणी आयली कितें करतात? कन्सिडर इट नथींग बट जॉय. सिस्टर वाच तें बरें आहा वाचून, बरें स्लो वाचा. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे जिनोस्वार कोश तो येतात तेन्ना ताका लागून एकदम कुशाल जावन तुमकां बरें कारण आसा. कितें बरें कारण आसा.
जेन्ना तुमचे जिन्नस तोरेचे आडमेळे येतले कितें तुमच्या मुखार दिसतले ते ब्रदरीच्या जिवितान आमच्या जिवितान येना. सगळेचे दर एकलेचे आसा, ब्रदर्स आमचे आसा, तुमचे आसा, सगळ्यां आमकां येना. जाय ते येता, पूण ताचेहून आमकां कितें दिलेलें आहा? संतोश बरीत जावपाक जेजूक रिगडोन रावत. आमचे कडेन संतोश सगळें असलें म्हूण जायना, पूण ताचेर जें कितें जोबान जशें केलां तशें जर आमी करीत रावत, आमी ताचेरूच नियाळ करीत रावत, ताकाच रिगोन रावत, सगळें कितें आसा ताची भिरांत घेवन जिवप. अरे बाबा हें वायट, ह्या वायटान आमकां जेजून आमकां पवित्र आत्म्यान धाडपाक, ताचेर चलपाक, तें घेवपाक आमकां परमिशन ना रे बाबा. हें जर घेत जाल्यार आमी काबार. ही भिरांत आमकां आसूंक जाय. कोणाची? आमच्या स्वर्गीच्या बापाची. जशी जॉब घेवन चलतालो आख्खी पिणकी तशें चलोन ताणें कितें केलें? एकलो स्थिर रावलो. जेन्ना आमच्या भावाचे आमचे तुमच्या जिवितांत दर एकल्याचे तुमी स्थिर रावले, तुमचो घोराबो तारण सगळें फावो जालें, कितें आडमेळें आसलें सगळें नाश जावन पयस गेले, ब्रदरीच्या हातून, सिस्टर सगळ्याच्या हातून, जे कोण आमच्या हिंगासर येतात सगळे आहा. आमकां दिलेलें आहा सगळें, आमी केन्ना वगडायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाता न्ही? जायना? सकाळीं तूं दुर्गाची गोवायकी कितली, आनी आमी पळयता कितली आयज काल भुरगीं मायपाय निवडटा जावं कितें मायपाय सोडून वेता, भुरगीं खंयसर कशीं जियेतात. कित्याक? तांचेर कसले संस्कार जातात? तांचे कसले? तांचे भितर संतोश आहा, हें आहा, खुशाल बरी जियेतात ती हें ना. मागीर कितें करता? नाका जाल्लेले संगतीन पियोवपाचें, आनी कितें करपाचें, हें करपाचें, तें करपाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. कांय दीस फाटीं आनी आमकां एक ऑनलायनीचेर एक ती सिस्टर, पुण्याची सिस्टर ती थिंगा आहा, आनी हिंगा ताचो चेडो कोलवा बीच कितें तरी नांव दिलेलें. रातींच उलयल्लो तिचे कडेन हांव. तो थिंगासर आहा, पोवन आयला घरान सावन. वेल फॅमिली, बरी फॅमिली, स्टँडर्ड सगळें आहा. चेडू युकेक आसता, चेडो हिंगासर आहा. कशें वाडयल्यात माय पायक पयलीं देवाच्या उतराची ओडोंक ना न्ही. धाकटेपणा सावन कितें आहा, कशें कितें वाडयल्या ती सांगता. ब्रदर म्हाका म्हणटा, हांवें म्हणटा ब्रदर सिस्टर सांग म्हणलें, तुमचें जेन्ना तुजो चेडो आनी पाय आनी पूत दोगूय म्हणलें सगळे घरान कशें कितें वातावरण कितें आहा ना. सगळे म्हणून तो पियेता, हें कोत्ता, पाय पियेता, हें कोत्ता. स्टार्ट कोणें केलें? पयलें पांयन स्टार्ट केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पांयन स्टार्ट केलें. भुरगो वाडटा वाडोंक लागलो न्ही. कॉलेजीक वेता, बरो शिकता, सगळें करून शिकोवन भुरगीं चेडू आनी चेडो सगळें शिकोवन आयलीं. दोगांची सांगलें हांव नको, म्हाका दिसता आनीक ताका भुरगीं आसतलीं, पूण एका चेडवाची आनी हाची सांगलेली स्टोरी म्हाका. एक चेडू युकेक आसता, हो आहा, आनी आमची फॅमिली आहा. सो जेन्ना सावन भुरगे ल्हानपणा सावन जेन्ना स्कॉलाक वेता, कॉलेजीक वाडटा, आमी घरान हाडून जर तें आमचें तें नाका जालेलें आमी तें घेवन येता आनी आमी घाता भुरग्यां फुडें बसोन तो जे आमी श्राप आमी स्वता आमी श्राप घेता पियेता, तो श्राप आमचे भितर घेवन आमी ते स्वयं त्या श्रापाचे गुलाम जालेले आहा. तो गुलाम आमचेर अधिकार करता आनी ते सगळें स्वयं कोणाचेर येता आमचे मागीर आख्खे सगळें सरावंडींग आहा न्ही थिंगासर येता हो ना. मागीर भुरगीं आसात, भुरगे आसो कोणूय आसो सगळीं आसो सगळ्याचेर येता तें. आतां तो भुरगो बरो भुरगो काय बरो शिकला ताचे कोणें आमकां कोणें तरी नंबर दिलेलो, ताका फाटल्या दिसांनी अल्कोहोलिक्स सेक्रेटरी हिंगा GMC पणजे थिंगा एडमीट केल्लो आनी थिंगा सावन कोणें तरी आमकां नंबर दिलो आनी ताचो नंबर नासलो आमचे कडेन. सो आनी कोणें ती सिस्टर दिलो, तिका वळखताली, ती नंबर घेतलो आनी आमच्या ग्रुपाचेर घातलो आनी आमी हिंगासर गोंयांनी म्हणटा तो गोंयाचो आमकां दिलो नंबर आनी म्हाका दिलो नंबर. म्हाका दिलो आनी ताका राती फोन केलो. त्या दिसा फोन करतालो तो फोन उखलना जालो. राती फोन केलो ताका. सो अननोन नंबर उखल्लो ताणें. हांवें सांगलें ब्रदर वेर आर यू? हांवें सांगलें वाय यू वॉन्ट? नो यो मम्मी हेड घेवन. हांवें म्हणलें तुज्या मम्मीन तुका नंबर दिला, म्हाका म्हणलें तुजे कडेन उलय म्हणून सांगला. ओके 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 म्हणून लागलो.
तुका मम्मीन नंबर दिला आयकला आपूण मागीर तुका फोन कोत्ता 10:30 सुमार सेशन काबार जालें मागीर हांव ताका फोन कोत्तालो पोत्तून फोन उखलना अजून देखून फोन ना ताका मॅसेज घाली हांवें मागीर करून आनी फटोफट ताका घालें म्हणून अजून काय ताचो फोन ना पूण आतां पळय आतां ती कितें म्हणटा ब्रदर तूं मातसो थिंगा वच ताका सजमय ताका मेळ आनी ताच्या फाटल्यान वच आनी ताका सजमोनी दी आनी हाड आतां समज हांव जर ताच्या फाटल्यान थिंगा वचत ओके हांव येता ना न्ही उद्देशी ताका सुटका फावो जाली आनी तो दुसऱ्या यार भुरग्यांक जसो तो ताका सैतानान बिबाडून उडयल्लो तो जावन उसो ताका सैतानान बिबाडून उडयल्लो तो जावन उसोंक दुसऱ्या गोंयकी जाता आनी ताचे गोंयकी उद्देशी हेर भुरगे ताचे जशे ते व्यसनान आहा कसल्या वायटान आहा तांकांय सुटका फावो जाता आर्गा तुका जेजू हे मागणें केलें हांवें अशें म्हणूंक ना की बाबा तो असो तसो कित्याक पळय कितले जाणां ताचे स्वता आवयन सांगलें अशें अशें आमच्या हितून हें जालेलें आतां ते कोणाक आयले श्राप कोणाचेर सांग आमी स्वता कोत्ता आनी ओडून घेता वय हो ना आमी ओडून घेना तो पिवपाचो जावं आमच्या भुरग्यां फुडल्यान आमी सिगरेट ओडपाचो वायट उतरां उलोवपाची पोजरपण करपाची कितें नाका नाका जालेलीं करपाची घोव बायलांक दुखोवपाची मागीर ते मागीर कोणाचेर वेता ते श्राप हें जावन आमच्या भुरग्यांचेर वेता आमच्या मोगाच्याचेर वेता सगळीं कोण आसलेलीं नासलेलीं आनी मागीर आमी कोणाक दोश दिता तांकां दिता दोश पयलीं आमीच पयलीं सारके ना आमी कितलीं देवाच्या उतरान आहात देवाक कितलीं चिकटोन आहात जेजूक आमी कितले भितर रिगोन आहा आमकां पयलीं आमी वळखून घेवंक चड गरजेचें आमचे भितर कितें आमी घेतलां सैतानाचें सगळें नाका जालेलें पोजडपण की पयसण भितर आसा आमी हिंगा न्ही पयत आत्म्यान सान आमी पयलीं विचार करूंक जाय तेन्नाच आमकां सजमण मेवतली आत्म्या उद्देशी आमी आत्म्याक हुस्कोतायेन जियेता आत्म्या उद्देशी जियेना ताका एके सायडीन केला आनी आमच्या विचारांनी आमच्या उतरांनी नाका नाका जाल्ले कोरण्यांनी आमचो स्वभाव वायट स्वभावान आमी चलता आनी तो स्वभाव तें स्वयं वायट स्वयं आमचे फॅमिलीचेर येता आनी मागीर आमी सगळीं जशी म्हजी आमची चल्लेली कितली नाका जालेली कित्याक आमच्या माय पायक समज नासली तांकां खबर नासली म्हजो पाय पियेतालो भरपूर पियेतालो पूण असो केन्नाच रस्त्यार लोंग ना आर्गा जेजूक तो केदीस इतलो पियेतालो देर रातीक देखून 1:30-1:00 घरा कोडे येवन न्हिदतालो दुसऱ्या दिसा उठोन कामाक वेतालो पोत्तून सगळें कोत्तालो पूण आर्गाक जेजूक कित्याक ताणें आज बोडव्याक धाडून ताका सदांकाल घरान हाडून ताका दोत्तालो केदीच हांवें म्हज्या उब्या जिवितान आनी ताचें स्वयं मागीर कितें जाल्लेलें तें स्वयं म्हजेर आयलेलें आमच्या भावाचेर सगळें जालें तें येताले सगळे आमी मागीर वय हो ना येता हो ना ते म्हजें हांव गोंयकी सांगता म्हाका सांगपाक कांय भिरांत ना कित्याक जें कितें आमी अनुभवलां पयल्या जिवितान कितले वर्सां पाटी आनी आतां कितलीं वर्सां जालीं सगळ्यांनी सोरो सोडलो झगडीं झुजां एकवटान सगळे जियेतात सगळें आहा सगळें घडटा सगळें जाता सगळें आमकां आमच्या मुखार देवान दाखोवन दिलेलें आहा आमी खंयच्या वाटेन चलता तायण येता प्रश्न येता कितें येता तें ओड करून की कन्सिडर इट नथींग बट जॉय दुमाळे येतले प्रश्न येतले आडमेळे येतल्यो सगळें येतल्यो ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन कितें कितें येतलें त्या वेळार आमी पडपाचें सगळें नाका जालेलें जोबान कितें केलें कितें आसूं सायडीक दिसता म्हजी भुरगीं अहीं कोत्तात नाड इबाड कोत्तात सगळें कोत्तात पार्ट्यो कोत्तात हें कोत्ता तें कोत्ता पियेता हें कोत्ता ताचेर ताणें फोकस केलो तो आपले वाटेर चलोंक लागलो जेजूच्या सायडीन चलोंक लागलो ताच्या हातीक धरून कितें आसूं फातोडेर उठोन जोब सगळें फातोडेर उठोन बोक्सोणें मागोन ताचे पासून बोक्सोण मागतालो सगळें ताका बोक्सींग हें कोत्तालो मागणें कोत्तालो कित्याक ताचो आनी सगळो ताचो संपूर्ण घराबो बरे तरेन आनी टिकून उरपाक लागून पूण सैतानानूय नाका नाका जालेलें करून ताकाय थिंगासून मागीर सेपरेट केलो सगळें नाश केलो पूण तरी ताचे वयर आमकां दिलेलें आहा कितें तें स्वयं आमचे भितरूय आहा आमकां येतलें रात दीस आहा आमचे सांगाता जें कितें आमी जियेता आमी कितें कोत्ता कशें जियेता तें आमचेर न्ही आमी कोणाचेर जियेता कोणाक आमी मानवलेली जावंक जाय कोणाक आमी चड मान दिता देवाक मान दिता की ह्या संवसाराक आमच्या प्रश्नांक आमच्या आडमेळ्यांक आमचे कितें प्रश्न येता आमकां कितें परिक्षा येता ते परिक्षेक दुयेंस पिडेक येता ताका घेवन आमी ओड कोत्ता आनी देवाक आमी पयस करून आमी स्वता देवा कडच्यान पयस जाता प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. आणि त्या कावकान नाका नाका कुस खुणसाकायेन नाका जाल्ले सगळे हे आमचे कडेन आसतले. कन्सिडर्ड नथींग बट जॉय. मागीर कितें जाता? माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, वेन एवर यू फॉल इन वेरियस ट्रायल्स, बी एश्युअर्ड दॅट द टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ. आमकां कितें आहा त्या दिसा आमी शिकले हांव न्ही, ग्रेस थ्रू फेथ. कुरपे उद्देशी आमकां आमच्या भावार्थान, जेन्ना आमी भावार्थान आमी सगळे जे स्वता मानून घेतला ताणें आमकां कुरपा दिलेली आहा, ते आमकां संपूर्ण सुरक्षा कवच घालेलें आहा. ते भावार्थान आमी जे आमी कोरण्यांनी घालता त्या उद्देशी जे आमचें आहा ते आमी स्वता दिसना त्या वाठारांतसून दिसता त्या वाठारान हाडपाक आमच्या भावार्थ आमच्या कोरण्यांनी घालपाची चड गरज. मानून घेवंक जाय आमकां भावार्थान. हें अशें अशें आहा. पूण जोबान कितें केलें? सगलो फोकस, सगलो संपूर्ण ताचेर न्योन रावलो तो. आनी ताका खबर आसली, तो जाणो आसलो ल्हानपणासान जितलें वाडत आसता आपणास म्हजे सगळें देव आहा, देवान म्हाका सदां काल सुरक्षीत दवरलेलो आहा. म्हाका देव केदीच वायट करचो ना. आनी तो देव वायट करपी देव न्ही. ताणें म्हाका आपले कुरपे उद्देशी त्या खुर्सार खेळोवन सगळें ताचें आहलेलें म्हाका ताणें संपूर्णतायेन कितें केलेलो आहा. ताणें म्हजें तारण केलेलें आहा. सगळें म्हाका ताणें जाय तें दिलेलें आहा. सुटका दिलेली आहा, दुयेंस पिडेनसून दिलेली आहा. म्हजी फॅमिलीन म्हाका नाकारलो, म्हजो देव म्हजे सवें आहा. तो कितें कोत्ता? म्हजो देव म्हजे सवें आहा, ताचे सवें आहा. देवान ताकाय हातलां. ह्याच वेळार ह्याच खिणाक ते पवित्र आत्म्या उद्देशी ताकाय सुटका फावो जाल्या. जेजूच्या गायांनी तो बरो जाल्लो आसा, ताका सुटका फावो जाल्लेली आसा. म्हजो भावार्थ आनी जेजूचो भावार्थ. मग म्हजे कडेन भावार्थ आसा, पूण भावार्थान हांव कोरणेन जर घाली ना, स्वत मानून चलो ना जाल्यार म्हजी हें चलतलें म्हज्या जिवितान. तुमी विचार करात. आमी खुंयसान खंय कहे कहे सकयल पडटा आनी कित्याक लागून पडटा. आयज आमी शिकता, घरा बसून आमकां कांय सजमण मेळना, पूण हिंगासर येवन आमकां कितली सजमण मेवता. पवित्र आत्म्या उद्देशी तो आमकां दिता. तो सांगता म्हजे तुमी कान दिवन चिन दिवन आयकात, मन दिवन आयकनाकात, आत्म्यानसान आयकात. मनानसान नाका नाका जालेलें हिंगासान भायर सरतलें वयतलें खंय. आपल्या आत्म्यानसान जें भितर बी घेवन आमी आमच्या आमी आयकता आनी आमच्या मना कडेन आमी दाखयता, आत्मो उलयता, तें स्वत आमच्या भितर रिगून तें सदां काल आमचें टिकून उरता. मनानसान आमी आयकलें की मागीर फाल्यां गेलें की आमी विसरता, वयना. आमकां आत्म्यानसान आमी जें कितें आयकता. म्हजें सगळें म्हजें पयलें स्वभाव आसलो, पयलें वायट सयम आसलें म्हजे भितर, तें नाका जालेलें. हिंगासरूच आयकतालो हांव, आत्म्यानसान घेनासलो. जेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें तूं म्हजे उद्देशी म्हजे कडेन उलय, म्हजे सांगाता राव आनी म्हजेर तूं पातया आनी म्हाका सांग तुका कितें जाय तें. हांवें म्हणलें म्हाका हें सगळें भितर, जशें ब्रदर जॉन्सन हिंगासर रावताले थिंगासर न्यू क्रिश्चनान, हांव सदांच हें करतालो, विजन करतालो. म्हाकाय अशें जावंक जाय जेजू तुजे भाशेन, ह्या म्हज्या भावा भाशेन. आयज ताचे उद्देशी जें हांवें केलेलें तें सुफल जावन म्हज्या जिवितान आयलें. आमी तेंच करूंक जाय. आमकां जें जाय तें आमी मागपाक कोणें अधिकार दिलेलो आहा. दिला आमकां, एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ माय लायफ. दिला ताणें एम्पावर्ड दिला, सगळें तुका दिलेलें आहा. उलय उतर भावार्थान आनी जें तुजें आहा तें तूं मानून घे, स्विकार. आमकां कशें मेवता? नाका नाका जालेलें ताचेर दोळ्यांनी पळयता, कितें हें कोत्ता तें दिसता, तो कितें कोत्ता, तो अशें कोत्ता, म्हजो भाव असो, म्हजो भाव असो. पयलो हांव कोत्तालो हें सगळें नाका जालेलें घेवन सैम घेवन भोंवतालो, सगळें वायट वायट हें. आतां ना. आतां म्हजे भाव बरे, हांव म्हणटा ते एकदम बरे, आशिर्वादीत. सगळे बदलल्यात. आतां सगळें शांत, कांय झगडीं ना, कोणाचें कांय वायट ना, कोणाचें कांयच ना. सगळें जेन्ना आमी स्वत मानता भावार्थान, कन्सिडर्ड नथींग बट जॉय. आमी नाचूंक जाय, उत्सामोल जावंक उपकार ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां तुमकां प्रश्न पडटलो, ब्रदर आमकां कितें प्रश्न आतां येता, परिक्षा येता, कितें आमकां ट्रायल्स येता, ट्रिब्युलेशन्स येता, कसले आडमेडे येता, आनी तूं कितें सांगताय ब्रदर आमकां हे स्क्रिप्चर दाखयताय. कन्सिडर्ड नथींग बट जॉय. उडक्यो मार म्हणटाय, तूं प्रेज आनी वर्शीप कर म्हणटाय, कितें जाता आमचे कडेन जायना. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर जुलियो सांगता, हय प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. मॅथ्यू 5:11 ब्रदर घाल. कितें सांगता? कित्याक लागून सांगता? घोडे घोडे आमकां हेच पळय, हे स्क्रिप्चर सगळे स्क्रिप्चर सांगता.
considered nothing but joy. Have joy, peace, सगळे. Matthew 5:11. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कित्याक हे आमी स्क्रिप्चर तुमकां दिता, आमचे पवित्र आत्मा तुमचे कडेन हें कोत्ता. कित्याक तुमकां नियाळ करून घरा वचून तुमी बरयात. जेन्ना तुमी हिंगासान रातचे न्हिदोंक वेच्या पयलें एक 10 मिनटां, चड नाका, एक 10 मिनटां दोळे बंद करात न्हिदोंक वेच्या पयलें. तेन्ना तुमकां आसता टायम. सो शांती सगळे आसता, कोण सगळीं न्हिदलेलीं आसता. केन्नाय तुका जाग येयली देखून जाल्यार सगळीं न्हिदलेलीं आसतलीं, कोण उलयना. तेन्ना तुजे दोळे उगडटा तेन्ना आर्गां जेजू. जेजू तुका 1:30 वाजता आर्गां दिता, वखणटा. थँक्यू जिजस. आर्गां तुका जेजू. फुडें उगड. आनी तूं कितें शिकला आयज, कितें तुवें काल, आयज 2 दीस खंयचें एक प्रिचींग, एक टिचींग, एक कितें ताचेर स्क्रिप्चर घे, एकूच स्क्रिप्चर घे, तो स्क्रिप्चर घे, बायबल उगड, एक 10 मिनटां तो घे आनी बस. पळयता सांग म्हाका हेचेर जाणवाय जाय. हांव बसोन सकाळी सान आयकोतालो, पूण तरी आसतना कितें 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 हिंगासान थिंगासर म्हाका जातालें, पूण म्हाका तुजो आदार जाय. सकाळी आमच्या भयणीन सांगला न्ही, कोणाचो आदार माग, पळयत तुवें ताका सांग ताचो आदार माग. तो आमचो आदारी. कित्याक आमकां जेजू मेवला, तो आमचो आदारी न्ही. ताणें सांगलां हांव तुमकां आदार सगलो पावतलो. ताचेर जर आमी स्थिर रावत, ताचेर पातयेवन रावत, ताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमचे कडेन तो उलयना, आमकां जाय तें आमकां दिना. आमकां जाय तें सांगता तो, उतर माग, जें कितें जाय तुका माग. म्हज्या उद्देशी पळयत आत्म्या उद्देशी उकड पुस्तक, पळयत पुस्तक. मागीर तुका सगळें सर्गीचें राज तुका दिलेलें आहा, हें संवसारी सगलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कितें मागता? संवसारी गरजो न्ही पयल्यो. हां, आमकां पयलीं संवसारी गरजो जाय. उकडलें की दोळे आयज खंय वचपाचें, कितें करपाचें, खंय कितें हाडपाचें, बरें करपाचें. आयज आमगेर कोण पार्टी आहा, कितें करया. प्रेज द लॉर्ड. सांजे येतली सयऱ्या. कोणाक सांगलें? हाका सांगल्या. हांव ताका सांगलें, मिलाग्रीनाक विसरलो, रमेशाक विसरलो. मागीर फोन करया, टाटाक. हें चिंत्ता आमी. पूण ताचे पयलें आमकां बोर तें सगलें सुभामपणीन बरें उपट मापान फुकट देणें दिलेलें आहा. पळयत आत्म्याचें देणें. पळयत आत्म्याक आमी जागृत करया न्ही. ताच्या आदारान आमी ताचें सांगाता जियेया. ताका आमी सांगया आमकां जाय पळय तें. मागीर आमकां सगलें मेवतलें. आहा थिंगा दवरलेलें आहा, धांवन येतलें फाटल्यान. पयलें हें सोदात सर्गीचें राज, आनी मागीर सगलें फाटल्यान येतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी उलटें कोत्ता. ब्लेस्ड, morally courageous and spiritually alive with life, joy in God's goodness. And are you when you people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil things against you because of your association with Christ. Me means Christ. Konkani voice. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्साचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. वयस काय बरें आमकां दिलेलें आहा न्ही. प्रेज गॉड. ब्लेस. प्रेज द लॉर्ड. कशी आहात सगळीं? ब्लेस. हाव आर यू ऑल? ब्लेस. ब्लेस. व्हॉट इज ब्लेस? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ब्लेस? God to succeed in every area of my life. सगळे सक्सेस दिल्ले आहा आमकां. सगळे दिलेले आहा. फुकट देणें दिलेलें आहा. जाल्यार खोती हुस्क्या आनी कित्याक हें जातात? हें तुमकां पयलें म्हणल्यार कितें? ब्लेस. आनी मागीर तुमकां सांगलां सगळे तुमचे आडुमाडे येतले, तुमकां सकयल उडयतले, तुमचे नाका जागा जाल्यार उलयतले, तुमकां कितें कोण उलयतले, कितें वायट कोत्तले. मागीर सांगलां पयलें कितें दिलां तुमकां? तुमकां पावर दिला, एम्पावर दिला तुमकां. सगळे तातूंत कितें आहा? आडमाडे येता ताचेर जैत व्हरपाक आमकां कितें केलां? सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ जावपाक लागून तें सगळें घेवन फुकट देणें
जिवपाक ना दुसऱ्यांक जे कितें येता तांकांय भोगसुपाक ताणें आमकां ब्लेस्ड, एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ माय लायफ. आनी मागीर आमी जॉय, पीस सगळें आमचें जर हेंच जर आमी ओगडोन दवरलां, ब्लेसिंगूच आनी ब्लेस करून हें जायनासतना आमच्या मोनानूय आमी कांय करिना, सॉरी मोनान सुद्दां चिंता, ओतम्यान सावन आमी कांयच करूंक फुडें सरोना, पयत ओतम्याक आमी कांयच मुखार दवरिना, आनी मागीर सगळें हें कोण आमकां कितें करतात, पर्सिक्यूट करतात, कितें खालतेपण करतात, फॉल्सली आमच्या आड येतात, ऑल सगळे तरेचे इवल सगळें नाका नाका जालेलें, मागीर आमकां तें दूख लागता. कित्याक? कित्याक? ब्लेस हें आमी ओळखून घेना. आमचे भितर कितें आहा, पवित्र आत्म्यान आमकां कितें केलेलो आहा, एम्पावर्ड सगळ्याचे वयर फुकट देणेन आमकां तें फुकट देणें दिलेलें आहा. एम्पावर्ड म्हळ्यार कितें, सगळें आमकां वयर उबारलेलें आहा, सकयल पडपाक दिवंक ना. सकयल केन्ना पडटात आमी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना हें आमचे कडेन ना, हें कितें ना, देव जेजूक आमी चिकटोन जेन्ना रावना तेन्ना हें आमचे कडेन आसतलें, ब्लेसिंग आसतलें आमचे कडेन. ब्लेस आर वी ब्लेस? मागीर कितें जातलें आमकां? वेन पीपल इन्सल्ट, मागीर कितें जातलें? पर्सिक्युशन येतलें, फॉल्सली एक्युजेशन आनी ऑल कायंड्स ऑफ इवल. ते मागीर आमकां कितें करतलें? आमचेर कब्जो करतले. कित्याक? आमी हें आमी सगळें ओगडोन उडयलां. ओगडोन मिन्स आमी सगळें तातूंत सावन भायर सरोन आमी खंय आयल्यान? खंय आयल्या? सैताना कडेन आयल्या न्ही. कोण कितें आमी उलयता, कोण कितें म्हणटा, कोणें आमकां कितें केलां, कोण आमकां दुखयता, केन्ना आमकां कोणें दुखयल्लें, तें सगळें आमकां मागीर तो कोण सगळें ऑफ ऑल इवल थिंग्स मागीर स्टार्ट जाता. तें कितें? मेडिटेशन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ब्रदर, प्रेज गॉड. वय सो मागीर कितें जाता? ऑल थिंग्स अगेन्स्ट यू बिकॉज ऑफ युअर असोसिएशन विथ क्रायस्ट. हे ब्लेसिंग आमी ओगडायलां, सगळें नासतना आमकां फुडलें आमी चिंतता जेजूक आमी एकटावपाक, ताका हें जावपाक. आमचे भितर हें सगळें आमी आशिर्वादी सगळें केलें, ताणें आमकां दिलेलें बळ आमी वगडोन आमी अस्कोतायेन जियेता. आनी ते सुरक हातूंत सावन प्रोटेक्शनान सावन भायर सरोन आमी कावो खान अस्कोतायेन मागीर आमकां तो सैतान मार मार मारता. मातशें देखून मारलें ताम कोन्न पडटा आमी. आनी मागीर कोणें उलयलें जाल्यार इल्लें देखून लायलें एक हें ठाकायच करून मागीर पावर भितर सावन भायर सरता. ना भायर सरोना, पावर भायर सरता. कसलो? खाटा खाटा खाटा, ठाका ठाका ठाका, एकामेकाक ठाका टुको ठाका टुको. प्रेज गॉड. एकामेकाक ठाका टुको करतात, वाजयतात एकामेकाचे बेणां. आनी मागीर म्हणटा आमी हिंगा येता आनी हाव आर यू, कितें सांगू तुका, तकले रात जाता, कितें सांगू तुका, कितें सांगू तुका. प्रेज द लॉर्ड. होय सारकें न्ही ब्रदर. कोणें कितें जालें, हाव आर यू, कहो आहाय रे, आय एम ब्लेस्ड म्हणचे बदलेक ताच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरतलें. प्रेज गॉड. हें आमचें सण चल्लें, हेंच चल्लेलें आहा सगळ्यांक सदां काल. हें आमी सगळें काडून हिंगासर आमी हो पड्डो दवरता. दिसता तुमकां कितें? ना. कित्याक? ताचेर आमी पड्डो लायिल्लो आहा. कसलो? अनवखसावणेचो. नाका नाका जाल्यार विचाराचो. कोण कितें आमचे आड येता, कितें करता, फॉल्सली एक्युजेशन, मागीर कितें कोण आमकां इवल, सगळें आमी तो पड्डो घालून तो ब्लेस तो पावर आसा, एम्पावर्ड आसा, ताका आमी दाखोवन दवरला. सगळें वयर पोत्तून खुर्सा तें कितें खेळयल्लें तें मागीर आमी सगळें आमकां पोत्तून आमी आमचे उटयेन दामून हालोवन चेपोवन कोण घालता? मनीस. नाका नाका जालेले आमकां तें दिवंक ना. सय आमी सगळें हें आमकां सुपर नॅचरल वयलें पयलें आमकां उतरो ब्लेस पळय काय बरें. मॅथ्यू 5:11. ब्रदर वर्स नंबर 12. या ब्रदर, प्रेज गॉड. सो देखून आमकां जाणा जावंक जाय आमी कितें उतर हिंगा आयकता, आमी कितें शिकता. आमकां पळयता आत्मा आमचे कडेन ह्या भाव भयणाच्या तोंडान सावन आमचे कडेन कित्याक उलयता आनी आमी हिंगा कित्याक आयल्या, ताचेर आमी चड नियाळ करपाचें. आमी आमचे बळा उद्देशी न्ही,
आमी आमच्या बळा उद्देशी ओस्कोतेन ओस्कोत पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी बोलीस हे आमी घेवन चिंतूंक जाय. तेन्नाच ते ब्लेस म्हळ्यार जी आमच्या जिवितांत आमी तें जें कितें आमकां दिलां एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ माय लायफ. म्हज्या जिवितांत सगळें हांव जो सुफोल जिवीत संपूर्णतायेन तें म्हाका म्हज्या उक्त्या दोळ्यांनी पळयतलो जाल्यार हांवें तें सगळें म्हाका घेवन तातूंत रिगोन जेजूक रिगोन आनी जशें आहा तसो ताका हांवें स्विकारला ते भाशेन जोबा भाशेन एकूच कितेंय आसूं आमी आयज सावन निर्णय करया. हें आमी उतर आयकता तोंडांसान भाव भयणाच्या तोंडांसान कितल्यो गोवायक्यो कितल्यो आमकां त्यो भासावण्यो सगल्यो भासावण्यो घरा वसात कितल्यो पयल्या दिसा कितें आयकलां दुसऱ्या दिसा आयकलां तिसऱ्या दिसा आयकल्या सगळें आसतालें. तुमकां खंयचेय घेयात सगळे भासावण्यो सगळें प्रिचींग टिचींग पवित्र आत्म्याचें प्रिचींग आमचें न्ही. कोण सिस्टर आयली भाव आयले जावं आनी ब्रदर आयल्यो आनी कोणें आयले सगळे गोंयकी सगळे पवित्र आत्म्यान तुमचे कडेन उलयला. आमी न्ही आमी भाव भयणां तुमचे सारकी. तुमी आमी एक भाव भयणां रक्ताची कशी आसा जेजूचे फॅमिलीन एकटो जाल्लेली जेजूच्या रक्ताची आमी फॅमिली एक भाव भयणां वय ना. सो आतां आमी सजमोन घेवंक जाय. आमी ह्या भाव भयणां उद्देशी तेच रगत ताचे भितर पवित्र रगत आहा तेच म्हज्याय भितर आसा. तीच पदवी म्हाका दिलेली आसा. जेजू हें तुवें म्हाका बोव ते देणें दिलेलें आसा फुकट देणें जें कितें हांवें शिकलां हांव वेता आतां तुज्या बळान तुज्या उद्देशी. तूं म्हाका शिकय आनी तूं म्हजो आदारी म्हाका दाखय. म्हाका तुजो आदार जाय. म्हज्या आदारा उद्देशी म्हजे बळा उद्देशी हांव एकदम हुस्कोत जाता पूण पवित्र आत्म्या तुजे उद्देशी तुज्या बळान हांव सुपरनॅचरली एकदम बोलीस आनी तूं म्हाका दाखय आनी तुज्या उद्देशी हांव कितेंय करूं शकता जेजू उद्देशी वय ना. आमकां सांगलां ताणें न्ही आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. जेजू उद्देशी ताचे उद्देशी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी कितेंय करूं शकता. जेन्ना आमी आमच्या बळार फाटल्या दिसांनी हांवें एक गोंयकी तुमकां शेअर केल्ली एका पास्टराची टेस्टमनी शेअर केल्ली न्ही हिंगासर बांबोळे आयलोलो. Philippians 4:13 ना. You want that scripture? So now राव 1 minute brother 1 minute. Philippians 4:13 बोलयला न्ही सिस्टर घेतल्या. सो देखून आमकां चड आमी कित्याचेर खंय आमी आमचो फोकस आसता आमकां शिकयताय पळय तायण्यो येतल्यो की उतर दिलां पयलेंच न्ही आतां आयकलां तुमी ब्लेस्ड. आतां फाल्यां आयलो जावं कशी आहा ब्लेस्ड. पयले त्या डेफिनेशन्स बाय हार्ट करात तोंड पाठ करात. ब्लेसिंग्स टू ब्रिंग गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट फर्स्ट इन माय लायफ एंड देन when I have that nature of God I can bless others also through his grace. yes ना सारकें ताणेन करपा दिलेली थ्रू हीज ग्रेस. म्हजे भितरच जाता स्वयं ना देवाचें जाल्यार हांव दुसऱ्यांक आशिर्वादीत जावंक शकता. दुसऱ्याच्या जिवितान हांव कितें जें हांव मेवलां म्हाका थोडें देखून तें दुसऱ्याच्या जिवितान कांय काम करपाचें ना. कित्याक म्हाका तितली सजमण ना आनी हांवें तातूंत सामको भितर रिगोवन दिवंक ना. तो एम्पावर्ड केला ताणें सारको तुजे भितर खोलायेन रिगोवन तुजे भितर घाललो आहा. आतां तुका भिरांत घेवपाची कसली गरज ना. सो दॅट्स वाय तो म्हणटा कन्सिडर्ड नथींग बट जॉय. बी ग्लॅड एंड एक्सिडिंगली जॉयफूल. कितें म्हणटा सिस्टर कोंकणीन वाच प्रेज गॉड. खुशाल खुशाल आनी संतोष बरीच जायात दुखी जायात. वय प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज गॉड. वय 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 जायते फावटी आमी आतांच घेतलेले न्ही आमी एग्जाम्पल कितें मुखार उबें रावलें कितें येता आमकां आमी संतोष बरीच जाता वय ना. म्हजे गोंयकी हांवें सांगलेली जेन्ना म्हाका हें म्हज्या आईचें म्हज्या भयणीचें आयकोंक येयलें कितें जालो संतोष बरी जालो रिजॉयस प्रेज द लॉर्ड करीत रावलो वय ना. हाल्लो भिरांत आयली
तुम्ही समजो नाका की आमी हिंगासर येता सैतान जाय तो आमकां दाखयता ठाटाक करून, पूण आमचेर आसा आमी कितें कोणाक आमची सैमान आमी भितर घेतले आहा. बी ग्लॅड अँड एक्सिडिंगली जॉयफूल ऑ फॉर युअर रिवॉर्ड इन हेवन इज ग्रेट. स्वर्गीच्या बापान आमकां बरें देणें जें आतां उडोवन म्हणलेलें आमी न्ही सगळें ताचें. आमी जेन्ना स्थिर रावता कितें आडमेळें येवं कोण आमकां कितें करूं बोगसोणें उद्देशी मोगान ताका जियेवपाक आनी ताका बोगसोणें दिवपाक जेजू उद्देशी त्या खुर्सार मुखार घालून ताणें कितें केलां आमचे पासत, कशें आमकां बोगशिलां तो खुरीस, तो कसो उमकाडून कितें जालां तेणें ती आमी जेन्ना आमच्या मुखार दवरता तेन्नाच ताचे उद्देशी जेजू उद्देशी त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी ताच्या बोळा उद्देशी आमी दुसऱ्याक बोगसूं शकता आनी दुसऱ्याचो मोग करूं शकता. आमचे उद्देशी न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सारकें न्ही. आमी जायते पावटी कितें कोत्तालो सॉरी हांव जायते पावटी कितें कोत्तालो जेन्ना पार्टी खूब वर्सां पार्टी म्हजी आनी आमची फॅमिलीची म्हज्या ओनयेची म्हज्या भावाची आमची आंटी अंकल कितें कितें बचाबच जातालें म्हणजे हें उतराक उतर हें करून तेन्ना कोण आसलो हांव म्हज्या जिवाचो राजा न्ही म्हज्या जिवाचो राजा आसलो तेन्ना हांव खंयचें सैम आसलें प्रायड आहलें न्ही. हांव घरान हांव व्हडलो म्हजी मामी डॅडी व्हडलो आमी व्हडली न्ही बाकी सगळीं आमची आंटी अंकल ते धाकटे सगळे म्हणटूच हांव कितें सांगता तुमी आयकूंक जाय. हांव व्हडलो म्हज्या भावाक सगळें कोत्तालो. आय दॅट प्रायड म्हाका कितें केल्लें सारकें म्हज्या आख्ख्या उबी वसना कितलें म्हजें जिवीत आहलें तें नासाडून सगळें पाड करून सगळें मरणान जियेतालो. आतां कसलें जिवीत जियेता. बी ग्लॅड एक्सिडिंगली जॉयफूल फॉर युअर रिवॉर्ड इन हेवन इज ग्रेट एब्सोल्युटली inexhaustible, for in this same way they persecuted the prophets who were before you. Praise the Lord. Continue, sister. खुशाल आणि संतोष बरीच जायात. खुशाल आणि संतोष बरीच जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची तुमच्या आनी प्रवाद्यांक तशेंच ताणें दुमाळो दिला. आमचे ऊन आदी देखून अशेंच जे प्रवादी आसले तांकां कितें केलेलें तशेंच गेलेलीं न्ही. आमी आतां तांचेच भशेन न्ही. आमचे आतां येवचे ना. आमी प्रवादी न्ही. आमकां जेजूचे मुनियारे न्ही. आमी ताचे फाटल्यान जर आमी घेवन वता आमकां येवचें ना हें. तांकां जर प्रॉफिटांक जर इतलें केलेलें बरें कोत्ताना सगळें स्वर्गीचें राज तांचें आसलें आनी तांचें ऊन आमकांय तेंच आसा न्ही. तेंच आमकां दिलें आमकां मेवलां. कितें आमकां येवं कोणूय ते म्हणटा न्ही हिंगा पर्सिक्युटेड द प्रॉफिट्स हू वर बिफोर यू. जेजूच्या मुखारूय तें आसलें करून पूण ताणें कितें केलें हें पळोवंक ना. कितें पळयलें. बी ग्लॅड एंड एक्सिडिंगली जॉयफूल. ते रिजॉयस करूंक लागले. संतोष पयलें तूं वाचलां न्ही. संतोष बरीच जायात खुशाल जायात. खुशाल बरीच. जेन्ना तुमकां दुमाडो येता ताका घेनाकात पूण जेजूक मुखार दवरून संतोष बरीच जायात. ताका अर्गां दियात. ताचें गायन करात. तुमच्या मुखान सान ताका दिणवासात. कश लागता आमकां करपाक. ताका आमकां रिगून रावंक ताकाच मानून घेवपाक ताका आमकां पयलो रिस्पेक्ट दिवपाक ताका आमकां सगळें करपाक. तेणें जें आमकां दिलां ताका तेजे भितर रिगोवंक आमकां कितलें कश्ट लागता. कित्याक आमची मजुरी खंय आहा. सगळी आमकां आहा हिंगासर स्वर्गार. ती स्वर्ग खंय आहा. स्वर्ग खंय आमचेच भितर आहा ना. स्वर्ग आमचे भितर ना. मागीर आमकां वयर कित्याक वचों तें सांगता. हें तुमकां हिंगासर आमकां हें सगळें मजुरी आमकां हेवन इन एब्सोल्युटली फ्री. खुशाल बरीच जायात. कोण ना कोण तुमच्या आड येतलो. धुमाळे तुमकां येतले. खंय तुमकां ताळणे येतल्यो प्रश्न येतल्यो परिक्षा येतल्यो. तुमकां कोण नाकातलेले बरें कोत्तेले वायट कोत्तेले. तुमी कितें कोत्ता तुमकां कितें स्विकारूंक जाय तें तुमचेर निर्भर आसा.
मोगाचे न्हू तुमी चिंतात आमकां हे कितें उतर आमकां भासणी दिता भासयता आनी आमकां कित्याक लागून आमकां दिला आमच्या मुखार दवरला जेजू क्रिस्त खूद आमच्या मुखार उबो रावलेलो आसा जिवो देव ह्या उतरा उद्देशी हे जिवे उतर हो ना जिवे उतर न्ही तो जिवो देव आसा आमच्या सांगाता आमच्या मुखार आसा आमी ताका पळोवंक शकना पूण ताचें उतर आमकां दिसता प्रेज द लॉर्ड जाल्यार आमकां हे सगळे भासावण्यो हे सगळे आमचे कडेन आसा जाल्यार आमकां आतां दुमाडे येवं कितले प्रश्न येवं परिक्षा येवं कसले आडमेडे येवं दुयेंस पिडा येवं कितें करपाचें ना रे बाबा मातसो प्रेयर कर दिपक मातशें प्रेयर कर रे बाबा ब्रदर जुलियो नंबर तो मातसो दियात रे म्हाका ब्रदर जुलियोचो नंबर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ब्रदर रोमन्स 8:28 सजमले तुमकां न्ही प्रेज गॉड ना अशें न्ही आतां इतलें कितें सोंपेपणी तुमचे कडेन पळयतात मग उलयना सोंपे साद्य भाशेन साद्य तरेन जीं उतरां भायर सरता ती पळयतात मेळची तुमकां सजमणी मेवता वा ना प्रेज गॉड दर एकल्या भाव भयणाच्या तोंडांसान सगल्यो भासावण्यो सगलीं जीं प्रिचिनां सगलीं शिकवण्यो सुपर नॅचरल दर एक डिफरंट मेवता वा ना आमकां आमी कितें करूंक जाय आर्गां दिवंक जाय आत्म्यानसान आमी स्विकारला तेन्नाच आमकां सगलें हें जें आमी हिंगा आयकता पळयत आत्मा आमचे कडेन उलयता तो उलयता आनी आमचो पळयत आत्मा आयकून घेता आनी आमी आत्म्यानसान आमी स्विकारता तेंच आमच्या भितर सारकें भितर खंय पडलेलें बी मातयेन खोलायेन भितर पडलेलें बी कित्याक तें भितर सेफ आहा न्ही तें मोत्ता कांय दिसांनी आयजूच येवचें ना फाल्यांच येवचें ना परवां येवचें ना आतां 2 दीस रिट्रीट सोंपलें ना आतां फुडें आनीक भरपूर प्रोसेस आहा दीस आहात जाय ते लांबाक दीस भरपूर दीस दिलेले आहात ते आमकां जिवंक जाय त्या उद्देशी ते बी येतलें किल्लोन हें बी आमी घातलेलें आहा आमच्या आत्म्यान ते घरा वचोन ताचेर आमी जेन्ना ताचेर स्टडी करतले ताचेर मनन करतले दीस रात तोंडांसान आमी उलयतले त्याच वेळार ताचे आमी ताचे अंकूर ताचे कोमऱ्यो भायर सरोन ताचें व्हडलें पीक आनी फळां आमी पळयतल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फॉर द क्रिएशन वॉज सब्जेक्टेड टू फ्रस्ट्रेशन एंड fertility not willingly because of some intentional fault on its part, but by the will of him who subject it in hope that the creation itself, sister Konkanian what? Magir English in here, that the creation itself will also be freed from its bondage to decay. Praise the Lord. Hallelujah. आपलो शेवट शांती पावूंक शांतेक पावोवंक रोचनेच्या नजो जाले सोसूंक नजो जाले ते तिचेच कुशेक न्हय पूण आपली येवजण पाळून हाडच्याक बोरवोशान देवानूच असो निर्णय घेतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ब्रदर 20 now yeah. Praise the Lord. Hallelujah. For the creation was subjected to frustration and fertility, not willingly because of some intentional fault on its part, but by the will of him who subjected it in hope, that the creation itself will also be freed from its bondage to decay. Praise the Lord. जे सगळें कितें आसलेलें आमी पळयलां न्ही सगळें बॉन्डेज ते डिके जाता न्ही आमचे भितर जशें एक गार्बेज बॅग पळयलां गार्बेज पळोवंक ना तातूंत आमी कितें करता सगळें घालता वेस्ट घालता सगळें कितें आसलें नासलें सगळें आनी 2 दिसांनी वचत जाल्यार मागीर कितें जाता बरो वास येता न्ही प्रेज द लॉर्ड बरो वास येता ताका न्ही
मग आम्ही काढता आणि त्या पोतून उडयले त्या पोतून काढून खाता खायना खाता कित्याक सांग कशें खाता आमी जे भायर उडयल्ले जेजून आमकां आमचे कडच्यान काडून भायर उडयल्ले आनी आमकां कितें केलेले नितो केलेले पवित केलेले आतां कोण ना कोण खुंयसान आमचो बरो मोगाचो येता सजमता तुमकां कितें सजमता पळयत आत्म्याचें आमचो बरो मोगाचो येता आमकां आमचो मोग बरो केल्लेलो ताणें आमकां बरीं उतरां मोगाची दिलेलीं बरें दुखोवंक नासलेलें कांयच आमकां वायट करूंक नासलेलो तो आमच्या मुखार थिंगा येता जायत्या दिसांनी ती गार्बेज जेजून काडून आमची भायर उडयल्ली आं आनी जायत्या दिसांनी थिंगासरूच तो आयल्या उपरांत ती गार्बेज पोत्तून आमकां थिंगासर दिसता कसली गार्बेज ताणें कितें 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 उलयलें सगळें कुसलेलें थिंगा कितल्या दिसांनी कुसलेलें आनी वास मारता थिंगा नाका नाका जालेलें पोत्तून सयतान आमकां दाखयता पळय ताणें तुका अहें केलेलें तुका तहें केलेलें तुका हें दिलेलें तुका तें दिलेलें तुका तें दिलेलें डाटा 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 करून तें मागीर कितें करता आमी ते हात घालता आनी खाता आनी आमी आमच्या चिंतनांनी ताका आमी कितें करता पोत्तून दिता उलयना पूण चिंतनांनी तरी आमी ताका ताचो नाश करता बॉन्डेजान हें केलेलें तें अगेन एंट्रन्स इन टू द ग्लोरियस फ्रिडम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड कित्याक हें आमी जेन्ना करता सगळें आमच्या मोनांसान कोत्ता आमी खंय येताले ताची फॅमिली सगळी ताची भुरगीं कितें कितें कोत्ताली ती गार्बेज न्ही ती घेवन तो हें केलो ना ताणें तें स्वयं सोडून दिलें ताका थिंगासर आनी कितें केलें दिमी घाली तांचे पासून म्हाका कितें दुखयल्ली म्हाका म्हजी भुरगीं आयकोना तो सगळीं हाता भायर गेली तो उलोवंक लागलो दिमी घाली सुर्गीच्या बापा कडेन ताणें तांचे पासून बोक्सोणें मागलें तांकां बोक्सी जेजू तें नकोच कितें कोत्तात म्हजी भुरगीं पूण हांव जाणो तुजे उद्देशी पळयतात मॅ जेजू तुवें देवा तुवें म्हाका जें दिलां हांव तुजे स्थिर रावतां कितेंय आसूं पूण तुवें तांकां बोक्सिलें म्हूण तुका हांव देणवाजतां आर्गां दिता वाकाणटा आनी हांव तुका चिकटून रावतां कितेंय आसूं म्हाका तें दिसतात पूण हांव जाणो म्हजी भुरगीं म्हजी फामील जें कितें म्हाका दुखयलां म्हजी मोगाची तें येत्या कांय दिसांनी तुवें तांकां हात लावन तूं म्हजे उद्देशी न्ही पूण तुज्या कुरपे उद्देशी तुवें ताका ते कुरपेन भरून तुज्या आशिर्वादान तुवें तांकां तुजे उद्देशी तुज्या कोश्टा उद्देशी तुवें तांकां संपूर्णतायेन त्या मेड्यावतम्यानसान त्या बॉन्डेजीनसान तांकां तुवें सुटका फावो करून तुवें तांकां सुर्गीचें राज फावो केलाय आर्गां तुका जेजू हें आमचें मागणें भावार्थाचें मागणें तेन्नाच ती गार्बेज सगळी पयस वचोन आमी वासूय येवचो ना आमकां तें लागीं ना आनी केदीच तो मनीस कितलोय देखून आयलो जेन्ना आमी जेजूक तिगटोन रावता सगळें ताच्या हातान सोंपोवन जेन्ना आमी स्थिर रावता जोब फकत फोकस ताणें दवरलो कितें आसूं आमी तशें करपाक तयार आसा काय तुमीच तुमकां प्रश्न विचारात मोगाच्या न्हू तुमीच तुमकां प्रश्न करात प्रेज द लॉर्ड ना आय एम नॉट पॉयंटिंग आउट म्हणजे हांव तुका सांगता तुमकां तुमी म्हणशात कितें ब्रदर म्हाका बोट दाखय ना 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 हांव बोटां दाखयना हांव म्हणटा तुमी तुमकांच प्रश्न करात आमी तयार आसा काय तें स्वयं सोडून दिवन जें आमकां कोणें दुखयलां कितें येतात कोणें आमकां वायट कोत्ता आमचे कडेन कोण ना पूण आमचे कडेन कोण आसता आमचें सांगाता जॉबाचें सांगाता कोण आसलो देव आसलो तो देवाक चिकटून रावलो देवान ताका सोडलेलो तो देव आमकां सोडटलो तो आमचो देव आमचें सवें ना मागीर आमी कोण देवाची रोजना देवाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं कशीं जातले हांव खुन्नस काय वायटपण नाका जालेलीं उतरां मेवसण तें घेवन प्रेज द लॉर्ड तेन्नाच आमी देवाची भुरगीं जातलें खुन्नस काय हें तें तो कितें कोत्ता ताका फोकस कोत्ता हेणेन म्हाका कितें केलें हो म्हज्या मुखार आसा हो म्हाका इतलें कोत्ता पोतून ताणें म्हजेर हें घालें फिनीश काबार आयजसान म्हाका तें पडलेलें ना तें कोणाचेर घालें जेजूचेर घालें आमकां तें जेजूक सोंपोवन दिवया आमी ताचे कडेन मोगान चलया ताका आमी बोक्सोणें दिवया तें आमकां जेजू कडच्यान फुकट देणें मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक फुकट देणें दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दिलां वो ना हें फुकट देणें आमकां कशें केलां ताची करपा कित्याक दिलें आमकां फुकट देणें तें आमकां कशें केलां तें
एफिशियन्स 2:8-9 वाचला तुमी लास्ट टायम. हांव परतून थिंगा वचना कित्याक आतां थिंगा वचत जाल्यार आनी फुडें जातलें, कित्याक लास्ट टायम सांगलें तुमकां आमी थिंगासरूच घेवया. पूण म्हजी चालूच आहा थिंगासर, म्हजी क्लासीक म्हणजे पयत आत्म्याची क्लास करसवाडा थिंगा तें चालूच आसा सगळें. आतां फाल्यां परवां सॅटर्डे वेतल्या थिंगासर सगळे प्रश्न जे आसले ते तांकां विचारतलो, जे आमच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे. देखून आमकां चड नियाळ कोणाचेर कितें करपाची, कोणाक रावपाची घट जावन देवाक. आमचो देव जावन असो कोण? आमकां चिकटूंक कोणाक रावंक जाय? देव देव कोण? जेजू. जेजू कोण? जेजू कोण? जेजू देवाचें उतर कोण? जेजू कोण? मोग बोगसवणे. देवाचें उतर बरें आहा, पूण हें जर सजवण आमकां मेळना, देवाचें उतर घेवन चलतले आमी, पूण बोगसवणे मोग एका मुखार दवरून हो जावन आसा तो जेजू. समज जेजू जर आमचे सवयेन आसलो तो मोग ते बोगसवणे जेजू खूद आमी दुसऱ्याक बोगसूंक शकता आसले, दुसऱ्याचो मोग करूं शकता आसले, दुसऱ्याक बरेपण करता आसले ना. सो देखून आमकां त्यो चड गरज जेजू जावन आसा मोग बोगसवणे खुरीस आमी मुखार दवरपाचो, ताका सदांकाल आर्गां दिवपाची. हो खुरीस करून न्ही पूण आमच्या आत्मीक वाठारांत ताका मुखार दवरून, आमच्या आत्मीक दोळे उगटून ताका मुखार दवरून ताचो खुरीस पळोवपाचो. ताची कुश्टावल्ली कूड सगळें रोगोत ताचें व्हांवता, ताचे माथ्यार कांट्याचो मुकूट घाला तें रोगोत सगळें म्हजे भितर व्हांवता. तें बोगसवणें तो मोग जेन्ना हें हांव स्विकारतलो, हाचेर नियाळ कोत्तलो, आत्मीक वाठारांत ताका पळयतलो. उक्त्या दोळ्यांनी आमकां दिसता पूण ताचें दिसता खुर्साचेर आमकां जेजू ना. उक्त्या दोळ्यांनी आमकां हे खुरीस दिसता पूण आत्मीक वाठारांत आमी आत्म्यांसान विचार करीत जाल्यार आमकां कोण दिसता? ताचे सगळे कोर्स दिसता. जेजूच न्ही, ताचे सगळे कोर्स बोगसवणे मोग तारण सालवसांव तारण सगळे ताचे भितर आमकां आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी दिसता. नाजाल्यार तुमी पळयात, बसात, उठ्ठात आनी थोडे वेळ जिबेचे देणें वापरात आनी पळयात तुमकां जेजू कसो आत्मीक वाठारांत तुमकां त्या खुर्सार कसो दिसता पळय तो. कित्याक हें हांवें पर्सनली केलां, खूब फावटी केलां हें. आनी तेन्ना तो संतोश, ती खुशालकाय जेन्ना आमकां येता न्ही, ताचे भितर आमची आहा ती ताचे उद्देशी आत्मीक वाठारांत आमकां भितर वाड करून तातूंत आमकां जिवपाक तो शिकयता आनी शिकोवन दिलेली आहा. आनी सदांकाल तो पळयत आत्म्या उद्देशी आमकां तो वाडयता. केदीच आमकां खालतीपण उडयना, केदीच आमकां कमी पडना, कसलेंच लुसकोण ना, कसलेंच दुयेंस पिडाना. सगळें ताणें घेतलें तें आमकां ताचें पवित्रसण आमचे भितर नियाळ्ळा. आनी तुमी पळयात, कितलेंय तुमचें कितें खोती उस्कें आसूं, जेन्ना तुमी ह्या हातून विचारान हें कर, फोकस करात न्ही आनी पळयात, दोळे बंद करात, जिबेचें देणें वापरात आनी सारकें फोकस आत्म्यांसान दिसना त्या वाठारांत तुमी तें फोकस करात ताचेर. खरें जिवो देव आमचे सवय आसा, आमचे भितर आसा. जें हांव आत्मीक वाठारांत पळयतां तो म्हाका दिसता. आमकां आत्मीक वाठारांत पळयत जाल्यार दिसचें ना? दिसतलें, कित्याक भावार्थ कितें दिसना त्या वस्तूचेर. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थ तो आमचो न्ही. भावार्थान हांवें उलयलां न्ही, तुमी उलयात आनी सोद मानून घेयात. जें दिसना तें दिसता त्या वाठारांत हाडपाक. जेजू आमी आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना आमी, पूण आत्मीक वाठारांत आमी ताका पळोवंक शकता. शुवर, गॅरंटी पळोवंक शकता आमी. हांव निर्णय करीत कितें आसूं, जेजू तुका हांवें म्हज्या उक्त्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण आत्मीक वाठारांत तुजें हांव सगळें वर्तेपण म्हाका तुवें पेकोवणी फावो केली, सगळें तुज्या उद्देशी तुका हांव आत्मीक वाठारांत पळयतां. तूं जिवो आसाय आनी म्हजें सांगाता आनी म्हजे भितर सासणाच्या सासना तूं गौर करून आनी म्हजें सांगाता जियेताय आनी हांव तुजें सांगाता जियेता. जेजू, ही तुमी मागणी करात आनी पळयात, तुमच्या जिवितांत सुफल जायना, जावचें ना, जावंकूच जाय 100%. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमी हिंगासर कोत्ता, आमी न्ही, आमी पळयत वता. पयलीं सांगता तुमकां, आमी पळयत वचम्याचें सगळें हें करून हें सगळें देणें सगळें पळयत वचमो. आतां आख्ख्या तितलो गो तुमचे कडेन उलयला, 1-1.5 वर उलयला, कोण उलयला? पळयत वचमो. तो खूद उलयला, जिवो देव आत्मीक वाठारांत सावन तुमचे कडेन तो दाखयता. तें उतर तुका जिवे उतर दिता सगळें. आमी सोत मानपाक तयार आसा काय? आमी ताचेर पातयेवंक तयार आसा काय? आमी स्थिर ताचेर रावपाक तयार आसा काय? प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. अरे एक ती भयण आसली सिस्टर, ती गेली ना 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 थिंगासो ती ग्रीन एक घालून हिंगा साडी बसलेली ना, हिंगा बसलेली सिस्टरी फाटल्या गेली ती. पळय कितें आहा पळय, हें जें पवित्र सण पळय कशें ताचे भितर ताका हें करताली, ताका उडोसान पळयतालो हांव, ती सगळो जेमेल्ली. कित्याक हिंगासान पवित्र सण भायर सरता आनी हांव त्यो आर्गां दितालो ताका, जेजून ताका सगळें जें भितर आहा तें भायर काडपाक. पूण ताका पळय कसो सैतान ओडून व्हेलो, तिका कशी ओडून व्हेली पळय, ताका सुटका पावपाक. त्याच वेळार पळय कितें बरें मोलादीक अमोलीक जें कितें नाश ना जावपी, पूण ताचें जिवितान ताका कितें नाश जाल्लेलें पोत्तून ताका हें करपाक थिंगासून ती गेली. गेली आनी सैतानान ओडून व्हेलें. होच सैतान कोत्ता. सो आमकां स्थिर रावंक जाय. ज्या वेळार आमकां टायण्यो येता, प्रश्न येता, कितें येता, त्या वेळार आमी दोळे उक्तूंक आनी आत्मीक तरेन वाखाणूंक आत्म्यान सांग जेजू ना कितें आसूं हांव तुजेर स्थिर आसा, हांव तुजेर पाती येता. कित्याक हांव जाणो ह्यो फटकिरो म्हाका हिंगासान ओडून व्हरोंक ट्राय कोत्ता, पूण ह्या फटकिराक कसलीच पदवी ना, ताका कसलेंच बळ ना. तुवें ताचे बळ अधिकार सगळें ताका नाकारून ताका सगळो भायर उडयलाय. हांव ताका स्विकारना. पूण ती कितें केलें तेणें, चल पार चल आपूण ताच्या बराबर ती ताच्या पासनच्यान ताका पळय ताका ओडून घेवन प्रेज द लॉर्ड. ती पळय कुडीन बसोंक शकता हिंगा, पूण जो पासून तो आत्म्यानसान निर्णय करिना, आमी आत्म्यानसान. म्हजे बद्दल खूब फावटी म्हजे कडेन जातालें हें, कितले फावटी जाता आमकां. जेन्ना आमी कुडीन हिंगा बसता आयकोंक खंय वेतालो, कुडीनसान वेतालो, तेन्ना म्हाका नाका आसलें, मातशें आयकतालो भायर सरतालो. हें केन्ना केन्ना कोत्ता जातालें म्हाका. ना हांवें म्हणलें ना, कितें आसूं हें देवाचें उतर स्वत. हांव स्वता आसा बरोबर आसा, तूं म्हजे सवय आसाय आनी हांव तुजे सवय जियेता जेजू. केन्ना हांवें डिसिजन घेतलें ताचेर पातयेन रावलो. तो ताका पदवी ना न्ही, तो फटकिराक पदवी ना, तो फोटींग घेवन येता. फोटींग जेन्ना आमी ती फोट स्विकारता आनी ताका आमी व्हड आमच्या जिवितान तारो दिता, तेन्नाच आमी ताच्या कब्ज्यान पडटले. आमी जो ताचेर जैत घेवन ताका सांगता तूं हारलेलोय, आमी जैतिवन आमी बोलीस. जो म्हजे भितर आसा तो कोण, पवित्र आत्मो. तुजेऊन मेळ्ळे आत्म्या, तुजेऊन एकदम बोलीस. सर्गीच्या बापा हांव तुका देण वाचता, आर्गां दिता, ह्या तुज्या सत्या पासत आनी ह्या तुज्या पवित्र आत्म्या पासत, ह्या तुज्या बोळा पासत. हांव तुका स्विकारता आनी हांव हेका नाकारता. ही आमची मागणी जायत न्ही. तुमी पळयात कशी तुमी जियेताल्यात आनी कशी तुमचें जें कितें तुमी सैताना कडसून तुमकां लागीं ओडूंक कोत्ता न्ही, त्याच वेळार तें आख्खें प्रोटेक्शन घालेलें आहा न्ही, तें आनीक मजबूत. जसो ब्रदर विक्टराच्या हातून कितलें तें मजबूत जाला न्ही, ताणें मोडूंक दिवंक ना. आनीक कितें केलें, भितर सिमेंट घाली, आनीक वाडोवन तें मोठें इतलें केलें, स्ट्रॉंग केलें. यो मात तकली तुका दिता म्हण जाणोय. हय तूं अशें मार, तूं नाकारलेलो, तूं वच हिंग आहलो. आमीच्या घरान कोणूच आमचे पिणकेची पिणके तूं केदीस हें तोडूय शकचोय ना आनी तुका पदवी ना, तुका इतली ताकतूय ना. चल वस आर्गां जेजूक, खुशाल बरीत जिवीत, संतोश बरीत जिवीत. हें हाका म्हणटात ब्लेस. एंड देन he will be a blessing and always a blessing in other people's life. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सजमोले कितें करुया. Praise the Lord. टायम जालो, कित्याक मागीर फुडलें सेशन आसा, आमी फुडलें सेशन घेवया. आनी फाल्यां आनी परवां 2 दीस आहा. 2 दीस म्हणजे हिंगा सरले तुमकां हिंगा बसपाचें. मागीर तुमी घरा वेतात. पवित्र आत्मो सदांकाल जोण एकल्याक, आमकांच न्ही तुमकांय, जशें आमी तशें तुमी, जशें तुमी तशें आमी. आमचो देव एक, सर्गीच्या बापान आमकां सगल्यांक एकवडलेले आहा. आनी आमी कोणाची फामिलीन आहा आतां, सर्गीच्या बापाची एक फामील. वय ना, आमी फामील जाल्यार आख्खो संवसाराची आमची फामील. सो आमी ताचे पासत मागोंक जाय. सगळें जें आमी अनुभवलां, आमी घेतलां, आमकां कितें मेवलां तें वचोन दुसऱ्याकूय आमी फुकट दिवंक जाय ना. प्रेज गॉड. तेन्नाच ब्लेस्ड एंड टू बी अ ब्लेसिंग इन अदर पिपल्स लायफ. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. सो सदांच उगडास दवरात, मोतीन दवरात. जें आमी शिकता, कितें कोत्ता तें जोर एकल्याक म्हज्या पासत. पयलें कोणा पासत,
जें कितें आमी शिकता हिंगा पवित्र आत्म्या उद्देशी तें उतर कोणा पयलें म्हाका जेन्ना हांव तें घेतलो म्हज्या काळजान ओपून म्हज्या तोंडान जें कितें हांवें ओपून दवरलां बरें फळ बरें बी घातलां तें म्हज्या तोंडानसान कितें भायर सरतलें जें बरें हांवें बी घेतलां बरें बी ओंपलां म्हज्या आत्म्यान मागीर तोंडानसान म्हजें कितें भायर सरतलें देवाचें उतरूच बरेंपण पवित्र उतर पवित्रसण मोगाच्यान हें सजमूण पवित्र आत्म्याची सजमूण ती तुमी स्विकारल्यात म्हूण हांव तुका जेजूक दिणवासता तुमचे उद्देशी आनी तुमी आशिर्वादीत आनी तुमी दुसऱ्याकूय आशिर्वादीत जायात सदां काल तुमच्या जिवितान कोण आसलेले प्रेज गॉड थँक्यू जिजस दोळे बंद करुया उबी रावया फुडें घेवया की मागीर नेक्स्ट क्लास घेवया प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस ब्रदर जुलियो थँक्स गिवींग प्रेयर प्लीज कोत्ता या प्लीज दोळे बंद करुया सगळीं दोळे बंद करुया दोळे बंद करुया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन मोगाळ बापा तुका आयच्या दिसाक आर्गां दिता ह्या वेळा पासत आनीक हे शिकोवणी पासतूय तुका आर्गां दिता हे शिकोवणेन तुज्या पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमकां जाय तेंच तुवें ह्या वेळार आमकां फावो केलें देखून तुका आर्गां दिता हे शिकोवणेची आमकां गरज आसली ती तुवें वळखली आनी आमकां ती फावो केली म्हणून तुका आर्गां दिता तुका दिनवासता आनी ही शिकोवण आमच्या काळजान बाळगून दवरून ताचेर अदीक आनी अदीक मन लावन ताचेर मॅडिटेशन करून आमकां तुवें बाग फावो केला आमी आदींच फुडें तुका आर्गां दिता आनी अशे परी ही मॅडिटेशन करून आमी आमच्या वेव्हारान घालून ही शिकोवण आनी तोखता तसलीं फळां आमी आमच्या जिवितान उत्पन्न करूंक आमकां तुवें दिलां म्हणून आमी आदींच फुडें तुका आर्गां दिता हें मागणें कोत्ता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन 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 थँक्यू जिजस प्रेज गॉड थँक्यू जिजस